संगम हे करपाक 5 कोटीचे एलोकेशन केल्ले आसा स्पीकर सर. स्पीकर सर, बन्स कंस्ट्रक्शनाक करपाक 18.74 crores केल्या. म्हणजे इट इज अ फोकस ऑन जे वाठारांनी उदकाचो इशू आसा, जशें हांवें आत्तां सांगला, उल्लेख केलो. I think we have to focus and see to conserve water for our drinking purpose, and that is a required thing, Speaker sir, and that is what he has done, Speaker sir. Speaker sir, I only have a sincere request to Honorable CM. He has made provisions for this financial year, almost 436 crores of DSS, 282 crores of Ladli Lakshmi. Then even he has taken care of आमचो रिजनल बाब सदां उलयतालो विजनरीज बँक, ते बँकरप्ट जाला, तांकां कांयच प्रोविजन ना. He has made a provision of deposit scheme up to 1 lakh under liquidation societies. He has made a provision, financial provision for this budget. But it is a good sign, Speaker sir. But my request to Honorable CM की जे आज म्हारगाई वाडटा, खुबशे गोष्टी करता, पयशे म्हण तूं एवरी मंथ हे 2 म्हयन्या दिवं ना, ते जातले आतां हे जातरी, पूण ते वाडोवपाचें करपाक जाय. स्पीकर सर, आज हांव अजुनूय लक्षांत आसा की आमचो तेन्नाचो चीफ मिनिस्टर मनोहर भाई पर्रीकर, his popularization came to a different level because he had started schemes which would touch the people's hearts, like DSS scheme, जे जाणटेल्यांक जे 500 रुपयान चालू केले ते आज 2000 रुपया येता. So I think high time that we should increase the allocation to the individuals because they are the people who are needed. जेंका कोणाक जे बेश्टे घेता कित्याक now they have divided, म्हणजे विडींग करून जेंका कोणाक मेळपाक जाय ते सरकारान लास्ट 2-3 वर्सान ते लक्ष घालून ते केल्लें आसा. पूण आतां ते काडटरी जेंका खऱ्यांनी गरज आसा हे आयडेंटिफाय केल्लें आसा. स्पीकर सर, आनी तेजे खातीर म्हाका दिसता ते 3000 बी वचपाची गरज आसा. आनी आय एम शुअर की ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, डायनॅमीक यंग चीफ मिनिस्टर आमचो गोंयचो आहा, तो फुडें व्हरून ते 3000 हे फुडल्या बजेटान जायना जाल्यार ताका प्रोविजन सप्लिमेंटरी करून बाय द एंड ऑफ दीस फायनान्शियल इयर ते करचे अशी विनंती करता. स्पीकर सर, स्पीकर सर, एक बरी गोष्ट आमच्या मतदारसंघात म्हणजे म्हाज्या न्ही, आमकां सांगे मतदारसंघात न्यू ऑफिस लँड एंड सेटलमेंट रिकॉर्ड करता. स्पीकर सर, आमकां ते आतां एक्चुअली केपें सांगे वयले लोक केपें येताले, सो आतां ते न्यू स्टॅब्लीश करतरी मातशें आमचे केपेचेर भार कमी पडटलो आनी सांग्यार ते काम करतले. एक बरी गोष्ट आसा की इवन प्रोविजन्स जे आज मुख्यमंत्री कला विरुद्ध सम्मान अवॉर्ड फॉर आउटस्टँडिंग वर्क इन आर्ट एंड कल्चर ह्यो आनी बाकीचे रिलेटेड टू आर्ट एंड कल्चर स्किमी भितर खुबश्यो गोष्टी करपाच्यो सुविधा फुडें वयल्ल्यो आसा. पूण हे करता तेन्ना म्हजे एकलेच मागणी आसा की हे जे आर्टिस्ट आहा हांकां ते मानधन दिवपाचें बरें आहा, पूण मानधन दिवन तेंचो टॅलंट जो आसा, जो आज आमचे फुडले पिढी कसो वचपाचो, तेंचे कशें तेंचे कडेन घेवपाचें, तांकां आर्टिस्टाक इनवॉल्व करून स्कुलांनी तेंचे कला जी आसा तांकां दिवपाची, हेचेरूय हांव ना म्हणना कशें केल्लें आसा. पूण आय थिंक इट रिक्वायर्स मोर सिग्निफिकन्स आनी इट हॅज टू गो टू देम. कित्याक आज आमी पळयता कल्चर संस्कृती ही यंग टॅलंटा भितर चड पयस जावपाक पावल्या. आनी हे जर कला जे आमी जे भाग घेता म्हणजे तांकां सन्मान करता, तांकां इनवॉल्व करून तेंचो फायदो घेवपाचो काम आनी मातशें करचें अशें हांव विनंती करता. चड टायम उलयना. स्पीकर सर, तुमी म्हाका खूब टायम दिलो आनी 2 मिनटान सोंपयता. एक लक्षांत दवरपा जाय की एलोकेशन हेल्था भितर GMCक 900 कोटी, डेंटलाक 16 कोटी, IPHB 82 crores अशें खुबशें एलोकेशन केल्लें आसा. आनी फेलोशीप स्किमीक 93 lakhs केल्लें आसा CM फेलोशीपाक. सो एक लक्षांत आसा स्पीकर सर, आमच्या मतदारसंघानूय आमी फाटीं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर इनॉग्रेशन केलें आनी करता तेन्ना ऑनरेबल CM आनी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर दोगांयनी सब डिस्ट्रिक्ट सेंटर तशें हॉस्पिटल बांदलां. पूण आज लोक टिका करता की आजुनूय ते सब डिस्ट्रिक्ट जावना, तेजेरूय लक्ष घालून ते सब डिस्ट्रिक्ट हांव मागीर हितू करतलो. पूण प्रोविजन करता तेन्ना तितूले भितर आमकां एक प्रोविजन दवरचो अशें विनंती करता. आनी सिंगल विंडो पोर्टल फॉर ऑल क्लियरन्सीस टू बी डेव्हलप्ड तो बेगिना बेगीन करचो. कित्याक सिंगल विंडो केलो म्हूण जायना, म्हाका तो सिंगल विंडो जाता वा ना हेजेरूय लक्ष घालून ही हॅज टू फॉलो अप विथ द ब्युरोक्रेसी सो दॅट एक्चुअल सिंगल विंडो ते लोकांक जो CM चिंतता फायदो करपाचो हो फुडें जावपाक जाय असो विशय आसपाक जाय. आज IT डिपार्टमेंटाक एलोकेशन ऑलमोस्ट केल्लें आसा. आमी पळयता की फाटीं जे ब्रॉडबँड बूट सिस्टम केले ते केले, टी उडयली तेन्ना खूब वर्सां पयलीं, आनी आज आमकां त्रास जाता.
आनी बूट सिस्टम हो सिस्टम आतां ती आउटडेटेड जाल्ली आसा. जी ब्रॉडबँड लायनी गेल्ली आसा ज्यो खूब म्हाज्या मतदारसंघात 2-3 कडेन अजुनूय कनेक्शन जावना गव्हर्मेंट ऑफिसान, पूण तांकां टेंडर ना. ह्यो सगळ्यो गोश्टी जाग्यार घालपाक पॅरलली दुसरो आज वायरलेस टायप ऑफ इंटरनेट म्हणजे आमी पळयता की जियो सारके की टावर घातले आनी मागीर लास्ट लिंक ते मागीर केबल ओडटा. सो ऑन दीस बेसीस न्यू गोवा ब्रॉडबँड सर्विसीस जे एक संकल्पना सीएमान सांगलेली की हर घर फायबर हो बेगिना बेगीन करचो, कित्याक आज इंटरनेट जे आसा ते म्हाका दिसता इज द थिंग ऑफ द डे. आमची फुडली पिढी जी आसा इंटरनेटाचेर डिपेंड उरतली. एवरीथींग वील बी ऑन इंटरनेट आनी ताजे खातीर हर घर फायबराचो कॉन्सेप्ट जो ऑनरेबल सीएमान फाटीं सांगलेलो तोय फुडें वचून काबार बेगीन करचो. पूण एक लक्षांत हाडपाक जाय की वन नेशन वन रेशन कार्ड केला आनी वन नेशन वन रेशन कार्ड करतरी जी प्रोविजन जी आशिल्ली आमच्या थोड्या लोकांक जी मेवताली ताका वाडोवपाची ऑनरेबल सीएमान लास्ट टायम सांगले प्रोविजन बजेटान केल्ले आसा. डिक्लेअर करूना दिसता म्हाका, कित्याक आतां स्टेट गव्हर्मेंटान पयलीं जेन्ना रेशन कार्डाक जे आज खुबशे लोकांचे जेका लागना तांकां कॅन्सील केल्लें आसा आनी जे उरल्या तांकां लोकांक हे प्रोविजन करचे म्हणजे एक शुगर तेल हो प्रोविजन एक्स्ट्रा करचो असो विनंती करता. आनी परतून एकदां हांव हे जे आज चर्चेक जे जनरल डिस्कशन ऑफ बजेट जे आज आसा हे आमी करतले आनी एक कुडचड्यार तेणें बजेटान न्यू लिगलिजी मेट्रोलॉजिकल ऑफिस करतलो अशें आश्वासन दिल्लें आसा. ते बेगिना बेगीन तेजी चालीक लावचे अशें विनंती करता. आनी हो बजेट जो ऑनरेबल सीएमान जो इन्क्रीज करनासतना कोणाक टॅक्सीज इन्क्रीज करनासतना टेकिंग टू 26,855 म्हणजे 26,465 crores रिसीट्स आनी 26,855 crores एक्सपेंडिचर बजेट तेणें केल्लो आसा. हांव ताका शाबासकी दिता. आनी रायट अंडरस्टँड हो बजेट ह्या वर्साक जे आमचे मतदारसंघांनी वेगळे म्हाज्या तरी स्पेशल मतदारसंघान आमचो बस स्टँड जो आसा लेक ना हांगा, कित्याक फाटले 2-3 वर्सांनी तो लेक जायत जाल्लो. मनोहर पर्रीकर साहेब आसतना ताणें केल्लो, डॉ. प्रमोद सावंत आसतना ताणें केल्लो. ह्या वर्सा लेक ना म्हूण तेजें प्रोविजन जें आसा कित्याक तेजें टोटल प्लॅनिंग जाल्लें आसा तो करून दिवचो अशें विनंती करता ते प्रोविजना भितर. दुसरें आमचे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जे बांदपाचे अर्दकुटे पडलेले आसा 2014च्यान तेय मातशें कंप्लीट करचे अशें विनंती करता. एक स्कील डेव्हलपमेंट सेंटर आमच्या मतदारसंघात शेळडे ह्या गांवांत पयलीं आशिल्ले ते बिल्डींग अर्देकुटे पेंडींग उरलेले आहा तेय मातशें कंप्लीट करचे, कित्याक बजेट प्रोविजन केल्लें आहा प्रायोरिटायज करचे. अशे 6-7 प्रोजेक्ट आमच्या मतदारसंघात कंप्लीट करपाचे उरले आसा, ह्या वर्साक करून घेवचे अशी विनंती करता. आनी बरें बजेट केल्लें आसा हेका शाबासकी दिता आनी म्हजे 2 उतरां बंद करता. थँक्यू स्पीकर सर. Michael Lobo. Speaker sir, general discussion on budget. हेका हांव डॉ. प्रमोद सावंतान जे मांडला 24-25 बजेटाक हेका सपोर्ट करपाक हांव उबो रावल्लो सर. स्पीकर सर, डॉ. प्रमोद सावंतान जेन्ना बजेट मांडलें तेणें विजन आमच्या प्रायम मिनिस्टराचें विजन विकसीत भारत 2047 हे पळोवन तेणें गोंयचें बजेट मांडलेलें आहा. विकसीत भारत प्रायम मिनिस्टराचें विजन कितें की 2047 भारत देश कसो आसचो, अखंड देश, वायब्रंट इंडिया, सगळे लोक एम्प्लॉयड, थोडे सेल्फ एम्प्लॉयड, तितून यूथ सगळे लिटरेट, बरे बरे स्कुलां, कॉलेजी, IITs, सगळे भाशेचे शिक्षण. people talking about only progress, people talking about developed India, people talking about stronger, economically stronger India. अशें हें विजन. आनी हे विजनान आमचो चीफ मिनिस्टर जेन्ना पयलोच सुरवात करता की स्वच्छ भारत अभियान जे आमचे प्रायम मिनिस्टरान सुरवात केल्लें तितूनसून तो सुरवात करता. आनी हे स्वच्छ भारत अभियान जे आमी हिंगासर गोंयान चालू केल्लें
आणि ह्या स्वच्छ भारत अभियानांसून कितलेशेच टॉयलेट्स 2016 आमी चालू केले दिवपाक आणि 2022 पासून आमी डिक्लेअर केले की सगळे गोंयकारा कडेन टॉयलेट्स आहा म्हणून. पूण हितून म्हाका दिसता बरी गजाल की फर्स्ट टायम गव्हर्मेंटान हे बारीक समाजाचे लोक, बारीक लोक, गरीब लोक जे आहा तेंचे चिंतले आणि हे सगळे जे टॉयलेट्स आहा तेंकां पावोशे केले. पूण हितून म्हाका दिसता थोडे टॉयलेट्स अजुनूय उरल्या दिवपाचे. हे स्वच्छ भारत अभियान आसूं, तितून आमचे डिपार्टमेंट जे इन्वॉल्व आसले, सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी, सॉलिड वेस्ट मॅनेजमेंट कॉर्पोरेशन हेंच्यांनी एक परत एक रिव्ह्यू करपाक जाय. तेंचे जे कोणाक मेवल्या, कोणाक मेवंक ना, कोणाचे बांदतना स्टॉप जाले. आणि हे स्वच्छ भारत अभियान जे प्रायम मिनिस्टराचे ड्रीम आहा की स्वच्छ टॉयलेट, शौचालय सगळ्या कडेन आसचो, हो दिवपाक हेल्प करचे. स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टरान बजेट स्पीचीन बरयल्लें आहा की वी वील एस्टॅब्लिश IIT गोवा. आणि मच डिबेट हॅज बीन डिस्कस्ड. डिबेटूय भरपूर जाल्या ह्या सभागृहात आणि डिबेट जावन आयज पासून आमी सक्सेसफूल जावंक ना. 2012 आमी ह्या सभागृहान चर्चा जायत आहा. लोकेशनां 3 चेंज जाली पूण IITचो जागो अजून पासून फायनल जायना. फायनल जाता, मिटींग जाता, लोक हात उबारता जाय म्हणून एक वाटेन. फुडल्या म्हयन्यान आनीक लोक येता त्याच भागांतले आणि परत हात वयर उबारता नाका म्हणून. म्हणजे हे काय लोकांचेर IIT आहा काय गोंयची. म्हणजे आमचे 15 लाख आमचे पॉप्युलेशन स्पीकर सर, आणि 15 लाख जेन्ना आमचे पॉप्युलेशन आहा तितून एक 200-300 लोक येता आणि हात उबारता वयर की आमकां IIT नाका म्हणून, आणि IIT बंद जाता. आणि म्हाका दिसता की गव्हर्मेंट ऑफ द डे नीड्स टू थिंक अबाउट इट व्हेरी सिरियसली की आमचे भुरगे यूथ गोंया भायर मुंबय वयता. मुंबय IIT आसूं, पुणे आसूं, हैदराबाद आसूं, दुसरे स्टेटींनी म्हणजे बेंगलोर आसूं, म्हणजे हे स्टेटींनी वचून IIT शिकता. IIT शिकोवन ते परत आनी गोंया येना, ते परत थिंगाच रावता, नाजाल्यार इंटरनॅशनली म्हणजे खंय तरी भायर वयता. म्हणजे हो अनरिजॉल्वड इश्यू जो आहा IITचो हो ह्या वर्सा तरी रिजॉल्व करचो. आणि चीफ मिनिस्टरान आमकां सांगचें की IIT फायनली गोंया येता आणि हिंगासर येता आणि आमी तेजो फावंडेशन स्टोन उमके दिसा घालता म्हणून. सगळे यूथ खोशी जातले जे आयज SSCन आहा आणि ते तेंचे विचार आहा की आमी फुडें IIT करतले म्हणून, ते भुरगे खोशी जातले. आणि हे जे पॉलिटिकल एक हे चालू आहा तेजेर की IIT येत जाल्यार हो कॅम्पस वील हार्म आवर लोकॅलिटी, म्हाका दिसता तशें कांयच ना. IIT इज अ एड्युकेशनल हब, एड्युकेशनल institution. It will not make any problem for any individual or family staying within that vicinity. Speaker sir, Prime Ministerचे vision Make in India आणि आमचे Chief Ministerचे vision Make in Goa. हे vision जेन्ना Chief Minister म्हणटा I am ready to help the entrepreneur, I am ready to help the youth to start some startup in the state of Goa, to see that our ladies are self-employed, to see that all our self-help groups get the required premises to start some bazaar system. म्हणजे एक बरो व्हडलो बाजार लायलो, पूण खंय तरी हे पेपराचेर बरें दिसता. स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टरचे विजन एकदम बरें आहा, ही वॉन्ट्स टू डू इट, बट फायनली इन रियलिटी तें जायना. रियलिटी कित्याक जायना? आमचे कडेन जागो आहा, सगळी बस स्टँड आहा, म्हापसा बस स्टँड तुमचे आहा, पणजे आहा, मडगांव आहा, पोंडा आहा, सगळे वेगवेगळे जाग्यांचेर बस स्टँड आहा. त्याच जाग्याचेर एक जो तर बरो जागो मार्क केलो आणि सेल्फ हेल्प ग्रुप जी महिला आहा, आमची गोंयची महिला आहा, सेल्फ हेल्प ग्रुप हेंका जो तर दिले जाल्यार विजन ऑफ
of Chief Minister that I have given employment to n number of ladies under self-help group or directly individual to come and sell their product. तर मेक इन गोवा म्हणजे कितें? आमचे लेडीज जे आहा ते हुशार आहा, ते बरे पिकल करता, आमचे काजूचे बियोय बऱ्यो हे करून ते पॅक करता, तेजे भायर कितले भाशेचे स्वीट्स करता, लाडू आसूं, आमचो केन्नाय आमचो धवलीकर बाब आमकां कितलेच पाटी पुरण पोळयो आनी कितें कितें हाडटा तूं, ते सेल्फ हेल्प ग्रुप तुमचे करता पळय ते आमकां हाडटा तूं, ते सगळे एक मार्केट, तांकां एक जागो जावो विकपाक, आनी हो जागो खूंय आसूंक शकता. बेस्ट इज द बस स्टँड, आनी आमी हे सेल्फ एम्प्लॉयमेंट तांकां दिवंक शकता. पूण हे आमी करपाक फाटी सोदता. हांव नको कित्याक सोदता पळय ते, हे म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान करपाची अत्यंत गरज आहा. स्पीकर सर, हांव एड्युकेशनाचेर एक डिस्कस करूंक सोदता. बजेटरी प्रोविजन बरें केल्लें आहा, बजेटरी प्रोविजन ऑन एड्युकेशन बरें केल्लें आहा. जेन्ना आमी म्हणटा फावंडेशन ऑफ आवर स्टेट इज एड्युकेशन, रायट फ्रॉम प्रायमरी टील सेकंडरी एंड हायर सेकंडरी एंड कॉलेज सेक्शन, युनिवर्सिटी, पोस्ट ग्रॅज्युएशन सगळें आहा. पूण क्वॉलिटी ऑफ एड्युकेशन जेन्ना आमी दिता तेन्ना म्हाका दिसता आयज चर्चा येयल्ली ती सकाळीं की चडशे स्कॉलांनी गव्हर्मेंट एडीड स्कूल जे पोस्ट क्रिएट आसले, जे पोस्ट क्रिएट आहा फॉर इंग्लीश टीचर आसूं, सायन्स टीचर आसूं, मॅथ्स आसूं, वेगवेगळे भाशेचे टिचरी आसूं, 5th to 10th ह्यो ज्यो टिचरी आहा तेंचे जेन्ना रिटायरमेंट जाता वा ते सोडून वयता, तो न्यू जॉब जेन्ना क्रिएट जाता तो कॉन्ट्रॅक्ट बेसिसाचेर जाता. बजेटरी प्रोविजन केल्लें आहा. बजेटरी प्रोविजन फॉर स्कूल्स इज वॉट? practically for salaries, practically for granting aid salaries. These are the only provisions, and a very very small amount is being given to repair and renovate the schools. म्हणजे कितें, खंयच्या स्कुलांक पेंट मारप, कोणाचे टायल्स मातशे पिड्यायला ते घालप, म्हणजे मायनर रिपेर्स. जे प्रोविजन आहा म्हयन्याक वर्साक इतले पयशे ह्या स्कुलाक मेवतले फॉर मेंटेनन्स ग्रांट, which is granting aid, which are government schools, they are being painted once in 5 years or whatever small maintenance requires to be done, they are being done. But main जी वो budget ha educationacho वो utilize jata for salaries. But I am failing to understand why the jobs which are actually created as permanent jobs are being given on contract basis. हेचेर म्हाका दिसता आयज चीफ मिनिस्टरान जेन्ना रिप्लाय दितलो आमकां तेन्ना सांगपाची गरज आहा की हे आतां ही प्रथा जाली, आतां 2-3 वर्सां जाली चलता. पयलीं रेग्युलर मेवताले पोस्ट, जेन्ना पोस्ट क्रिएट जाल्लो आहा आदीसून तेन्ना कॉन्ट्रॅक्टाचेर वचून आसलो तो डायरेक्ट न्यू पोस्ट दिताले ते, म्हणजे डायरेक्ट पोस्ट जो आहा हो परमनंटूच आसतालो. आतां हे ग्रांटेड एड स्कूल्स, स्पेशली डायसिजन सोसायटी ऑफ एड्युकेशन एंड लॉट ऑफ अदर स्कूल्स आर गेटिंग इट ऑन कॉन्ट्रॅक्ट बेसीस. हेचेर म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान जे एड्युकेशन बजेट केल्लो आहा त्या बजेटा प्रमाणे दिवचे आनी स्पेशली परमनंट जॉब दिवचे. स्पीकर सर, हांव आनेकूय रिक्वेस्ट करता ह्या एड्युकेशन बजेटाचेर उलयतना की जी स्कुलांक टॉयलेट फॅसिलिटीज सारक्यो ना त्यो अपग्रेड करच्यो. खुबशे स्कुलांनी आमी पळयल्या टॉयलेट फॅसिलिटी सारक्यो ना तेंचे प्ले ग्राउंड जे आहा इन डिलॅपिडेटेड कंडिशन. सम स्कूल्स हॅव गॉट गुड वन्स, सम स्कूल्स डू नॉट हॅव गुड वन्स, दे हॅव लँड बट देर इज नो फंड्स. एकाय जाता जाल्यार हेल्प करचे. स्पीकर सर, आमी स्वयंपूर्ण गोवाचे जेन्ना उल्लेख केला ह्या बजेटान, स्वयंपूर्ण गोवा मीन्स सेल्फ रिलायंट, म्हणजे आमचे कडेन सगल्यो वस्तू आसा आनी आमी कशें यूज करप ते, आनी ही फॅमिली स्वयंपूर्ण कशी जावची, हो विलेज स्वयंपूर्ण कसो जावचो, हो वाडो स्वयंपूर्ण कसो जावचो, हेचेर 2.0 जे आमचो एक विजन आमच्या चीफ मिनिस्टरान दवरलेलें आहा. आत्मनिर्भर भारत जेन्ना आमचो प्रायम मिनिस्टर म्हणटा, हितून स्वयंपूर्ण गोवा आमचो चीफ मिनिस्टर म्हणटा. हितून हांव आतां जे उलयलां की युथाक आमी कशें फुडें काडप,
युथाक हाऊ डज द गव्हर्मेंट हेल्प द यूथ हू वॉन्ट टू स्टँड ऑन देअर ओन फीट. चीफ मिनिस्टरान एक बरें काम केल्लें आहा, चीफ मिनिस्टर रोजगार योजना. तेणें बजेट वाडयला तितून. तेणें प्रायम मिनिस्टर ते सायडीनसून एक लोन दिता, प्रायम मिनिस्टर रोजगार योजना ह्या सायडीन CMRY स्किमीनसून थिंगासून लोन मेळटा. नॅशनलायज बँक्स लोन दिता, स्टार्टअप करपा खातीर लोन मेळटा. पूण हितून जे प्रॉब्लम्स येता आमच्या युथाक, हे प्रॉब्लम्स वेगवेगळे आहा. हे सिम्प्लिफाय करपाक जेन्ना आमी म्हणटा सिंगल विंडो क्लियरन्स मेळटले स्टार्टअपाक, आमचो लोकल यूथ जेन्ना एक स्टार्टअप करूंक वयता तेका 6 म्हयने लागता हे सगळे NOCs घेवपाक. वाय देर इज सो मच ऑफ डिले? गव्हर्मेंट स्टाफाक आमी सगळे जाण सॅलरी दिता, मीन्स स्टाफ इज गेटिंग पेड एवरी मंथ, बट इट इज नॉट लायक बिफोर. Today we have seen that files which are being inverted for various things are not getting cleared. Whether if you want to do some startup business, if you are going to put some, तुझे म्युटेशन होता तर तुझा डॅडी तुका NOC दिता वा धाकटुले गिफ्ट डीड करता, आणि ते गिफ्ट डीड जेन्ना म्युटेशनाक वयता ते 6 म्हयने लायता, ते 5 म्हयने लायता. हो रिकॉर्ड हाड, तो तेजो फाटलो रिकॉर्ड हाड. अरे गिफ्ट डीड केला तुजे पायन, तेजें नांव ऑलरेडी आहा वयर, ते एड करूंक जाय खाली तुजे चेड्याचें नांव ओ चेडवाचें नांव, ते एड करपाक 5-6 म्हयने लागता. म्हणजे म्हाका दिसता जे एडमिनिस्ट्रेटीव डिफिकल्टीज आहा हेचेर चीफ मिनिस्टरान भार दिवपाची गरज आहा. हेचेर सगळे मिनिस्टरांनी भार दिवपाची गरज आहा. नाजाल्यार आमचो यूथ जेन्ना म्हणटा आपूण स्टार्टअप करूंक सोदता, तेजे पयलेंच कंडिशन फुलफील जायना, म्युटेशनाक ताका 6 म्हयने लागता, आनी थिंगासोर एकलो एजंट येवन ताका मेवता, आनी हो एजंट कितें सांगता ताका? स्पीकर सर, एजंट ताका डायरेक्ट सांगता तूं आपले कडेन फायल दी, आपूण तुजी विदीन 3 or 4 days करून हाडटा. म्हाका दिसता हें कट जावपाची गरज आहा. दीस हॅज टू गो. These people who are standing over there in these government offices as agents, telling them we are going to clear your file, has to go. हे रेड टेपिझम जे आहा हे काडपाची गरज आहा. आणि चीफ मिनिस्टर जेन्ना म्हणटा आय एम रेडी टू हेल्प, but there are some other people who are bringing obstacles. Government servants who are being paid salary by the government are not ready to help our local people. Then how he is going to do a startup? हिंगासून सगळे आडकोडी स्टार्ट जाता. Whether it is mutation process, whether it is partition process, whether it is conversion sanad, whether it is licenses, हे सगळे घेता म्हणून 6-8 म्हयने जाले, 1 वर्स जाले. बँक लोन तेजे उपरांतूच मेवतलो. आणि हो बँक लोन केन्ना दिता? जेन्ना तुजे कडेन म्युटेशन आहा, पार्टिशन कंप्लीट जालें, तुजे सनाद जालें, तुजे पंचायतीन लायसन दिलें, तुजे TCPन तुका एप्रुवल दिलो, हें सगळें करपाक जर तर 1-1.5 वर्स लागले जाल्यार तो स्टार्टअप करपी भुरगो म्हणटलो आपूण नाका, आय एम पॅकिंग माय बॅग्स एंड आय एम गोईंग अब्रॉड अँड वर्किंग इन कुवेट और दुबय. स्पीकर सर, हे एक मोठे प्रॉब्लम आहा. चीफ मिनिस्टराचे विजन इज व्हेरी गुड, बट there are certain, I am not saying all government servants are bad. There are very good government servants who really work and who will go out of their way to help a local boy or a girl that he has said that I am going to do a startup and I need all these things to be cleared, then only I'll get the bank loan. But yes, there are some who are waiting for some bakshish and they want their file to come through some agent. हे जे मोदेकात कोण एजंट आहा तांकां काडून उडोवपाची गरज आहा, तेंचेर कारवाई करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, आमी आतांच उलयल्ले आहा की चीफ मिनिस्टरान बजेट बरें मांडलां, इनकम फायनली इट इज ऑल द मनी which has to come in as taxes from various sectors, and finally टॅक्स जेन्ना भितर येता तेजे भायर एक्सपेंडिचर आहा. स्पीकर सर, हांव एक हेचेर उलोवंक सोदता की जो सब रेजिस्ट्रार आमचो बार्देस आहा ऑफिस, फाटल्या दिसांनी एक मोठे प्रॉब्लेम जाले. थिंगा सगळे लोक रावता सेलडीड करपाक, पूण सेलडीडच जायना, डे टू डेट मेवता. Government had to receive so much of revenue, we had to bring it to the notice of the chief minister, then only we were sent to different sub-registrar office. Like my salary happened in Bicholim. म्हणजे इनकम जो सरकाराचो आहा
तो 3 महिने पयलीं डिले जालो. म्हणजे 3 म्हयन्यांक हांव रावता म्हाजी सेलिब्रेट करपाक, ती कशीच जायना. म्हणजे दीस इज अ इनकम, दॅट इज रेव्हेन्यू ऑफ द गव्हर्मेंट वीच हॅज टू कम इन सो दॅट दे कॅन डू द एक्सपेंडिचर. म्हणजे खंय तरी कोणाचे बील फारीक करपाचें आहा, PWDचे बील फारीक करपाचें आहा, कॉन्ट्रॅक्टराचे, GSIDCचे कॉन्ट्रॅक्टराचे बील फारीक करपाचें आहा, हे पयशे हितूनसून दिवंक जाता. पूण जो इनकम येवपाचो आहा हो डिले करीत आहा. And this is nothing but administrative difficulties which are being created by the bureaucracy. हेचेर म्हाका दिसता एक क्लॅरिटी आनी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन वचपाची गरज आहा. स्पीकर सर, our chief minister has rightly written in the budget book that Goa corporate social responsibility CSR authority केल्ली आहा. आनी हे CSR authority इतल्याकूच लागून केल्या की आदी कंपनी अशेच पयशे मोडटाले आनी कोणाकूच कळनासले ते. म्हणजे कंपनी is established in Goa, their head office is in Delhi, their head office is in Mumbai, but when they want to spend money, they used to spend money in Mumbai or Delhi, but factory is in Goa, their production is in Goa. So today with this authority a lot of money is being spent in the state of Goa. Our locals have benefited through various eye camps, medical camps, educational facilities, training for teachers, training for youth. Speaker sir, next I will talk on the funding which is being given to health आणि गोवा मेडिकल कॉलेजीक जो अत्यंत आमचे लायफलायन ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा, वेर एवरी पर्सन हॅज टू रश टू गोवा मेडिकल कॉलेज फॉर सम स्मॉल थिंग्स इफ दे आर हॅव्हिंग सम प्रॉब्लम विदीन देम. म्हणजे सिकनस जो तर कितें येयलें जाल्यार गोवा मेडिकल कॉलेजीन धांवता. हांव चीफ मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करता, तेणें सगळी हेल्थ जी आहा PHC CHC अपग्रेड करपाची गरज आहा. यू टेक अ लोन, ह्या गोष्टीक जाय जाल्यार लोन घे, बरे डॉक्टर घे आनी गोवा मेडिकल कॉलेजीचेर जो लोड आहा इतलो व्हडलो तो कमी कर. बारीक बारीक वस्तू ज्यो आहा जे आमचे भागान जावंक शकता, ज्यो 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीक एक PHC आहा, लायक सालिगांव आहा, कलंगूट आहा आनी सरावंडींग एरिया जे आहा एक PHC आहा, CHC आहा. थिंगासर सगळी बारीक ऑपरेशनां करूंक जाता. कोणाचो फ्रॅक्चर जालो, हातीचो फ्रॅक्चर जालो, कोणाक एक्सरे काडूंक जाय, all that load is being sent to Goa Medical College. It is being overburdened. Speaker sir, very good budget allocation has been done. 2121.86 crore हेल्थाक बजेट दिल्लो आहा. तितून आमच्या प्रायमरी हेल्थ सेंटर जे कंस्ट्रक्शन चालू केल्लें आहा तेका एलोकेशन आहा 21 crore 31 lakhs. I want to thank the Chief Minister that was this primary health center was under dilapidated condition in very bad it has been taken up on war footing. Speaker sir, हांव PWD चेर उलयतना पयलीं I will start with water supply. PWD जेन्ना आमी उलयता, Public Works Department is the biggest रेव्हेन्यू स्पेंडर. म्हणजे एक्सपेंडिचर ह्या डिपार्टमेंटाचो भरपूर आहा. पावस इतलो भायर पडटा, गेली 8 दीस जालो इतलो पावस पडटा, पूण गेली 2 दीस जाले उदक ना आमचे कडेन. बार्देजान म्हाका दिसता हिंगा कितले आमदार आहा तेंकां विचारूंक जाता, बार्देजान उदक 2 दीस जाले उदक ना. पावस इतलो आहा, लोक बालद्यो भायर लावन दवरलेले आहा आनी बालदेनी उदक भरता आनी भितर हाडटा. म्हणजे खंय तरी म्हाका दिसता आमी लक्ष सारकें घालिना. इतले आमचे इंजिनियर्स आहा, प्रिंसिपल चीफ इंजिनियर आहा, तेजे सकला सुप्रिटेंडिंग इंजिनियर आहा, तेजे सकला एक्झिक्युटीव इंजिनियर्स आहा. म्हणजे गव्हर्मेंटान एलोकेशन जे दिल्लें आहा PWD वॉटर सप्लाय, तेंचे सॅलरीज, तेंचे पर्क्स, तेंचे अदर बेनिफिट्स इतले आहा. म्हणजे तेंकां पगार उणो दिता काय आमी? सॅलरी सारकी दिता, टायमार दिता. 30 तारीख जाली तेंचो अकाउंट क्रेडीट जाता, पूण आमकां उदक कित्याक ना? वाय वी आर नॉट हॅव्हिंग वॉटर? तेचेर म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान चवकशी करपाची गरज आहा. चीफ मिनिस्टर शूड
Call in that meeting, call our Bardesh MLAs, check what is the problem. पावस पडटा भायर सारको इतलो पावस पडटा की आमकां नाका म्हणटा आमी पावस, इतलो पावस पडटा पण बालद्यो लोकांनी ते नोयांक बालद्यो लायल्ल्यो आहा पोनाक, म्हणजे उदक ना, 2 दीस जाले उदक ना. हें चालूच आहा. एंड जे कोस्टल बेल्ट आहा तांकां उदक ना 365 days, म्हणजे 2 दिसांनी उदक येता. वेदर इट इज कॉन्स्टिट्युएन्सी ऑफ केदार नायक कलांगूट कॉन्स्टिट्युएन्सी, वेदर इट इज शिवोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी, अंजुना वागातोर शापोरा जर तूं उदकूच येना, पयऱ्यान पासून उदक येना. म्हणजे आमी उलयत आहा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट बांदपाचें काम चालू केलां, अशें न्हू की आमदार काम करिना, आमदारान काम केलां. वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट बांदपाक प्रोविजनूय केल्लें आहा, बजेटरी प्रोविजन केल्लें आहा, पयशेय दिल्ले आहा, वर्क ऑर्डर दिल्ली आहा. बट वेन इट वील कम, it will take time. Till then, what is the provision you are going to make so that our people get water? Kalangut constituency gets water, Anjuna Vagator Shapara and Shivolim constituency get water, Bardesh people get water. What is the provision? At the moment, people should not run from pillar to post. People should not bring the tankers in their house. म्हाका दिसता हेचेरूय चीफ मिनिस्टरान पळोवपाची गरज आहा की when all the engineers are paid well, 7th pay commission जे हितून तांकां सॅलरी मेवता, सगळे मेवता तांकां बेनिफिट्स. कार आहा तेंच्या कडेन, गव्हर्मेंट हॅज गिवन देम कार so that they can go to Asmara water treatment plant, come back. What is the problem in the water treatment plant? Why the augmentation is not happening? Why the filtration plant is not working? What is the issue? Speaker sir, म्हाका दिसता water is very important. Without water nobody can survive. But budgetary provision जो तर केला, काम सुरुवात केल्ले आहा वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट इन कलांगूट बांदपाक on the plateau of Kalangut Saligaon, Anek in Asagaon, but it will take at least another 1.5 years for that to start and give the water to the people. The number of buildings which are increasing, hotels are increasing, the number of guest houses are increasing, flats are increasing. That 5 MLD and 15 MLD water treatment plant will not only म्हणजे तो हुंयसरूच पावचो ना आमकां. सो डिमांड आनी सप्लाय हेचेर स्टडी करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता PWD जेन्ना आमी रोडांचेर उलयता, रोडांचे बजेट आनी रोडांचे जे इतले व्हडले लिस्ट आमकां दिल्ले आहा, कितले कितले रोडाची कामां घेतल्या, कामां चालू आहा आनी कितले रोडांची कामां आमी कंप्लीट केल्या, ते म्हाका दिसता भरपूर व्हडलो नंबर आहा. इतलो व्हडलो बजेट आनी खंयसरूच दिवंक ना. चीफ मिनिस्टरान रायट डिसिजन घेतला की सगळे बरे रोड जावचे, आनी म्हाका दिसता गोंयान जे रोड आहा ते दुसरे स्टेटींनी ना इतले बरे रोड. बट एट द सेम टायम हायेस्ट नंबर ऑफ एक्सिडेंट्स आर हॅपनिंग इन द स्टेट ऑफ गोवा. स्पीकर सर, म्हाका दिसता हेचेर चिंता व्यक्त करपाची गरज आहा सगळ्या आमदारांनी, 40 आमदारांनी. वी हॅव टू थिंक why there are so many road accidents happening in the state of Goa. What is the reason? Every now and then we are saying that speed breakers are not painted, signboards are not proper, drinking, driving, सगळे भाशेचे वस्तू हे आहा. तिंगा मोदेगात 4 रस्ते जे आहा तिंगा बोर्ड लागलेले ना, 4 roads dangerous road ahead, जे accident prone zone, बाकीचे वेगवेगळे reasons आहा. But highest number of fatalities are in the state of Goa. Highest number of accidents and thereby GMC getting filled up with accidents is in the state of Goa. Tourists meet with an accident on every second day basis. हेचेर म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टरान एक कमिटी काडून तेजेर एक चौकशी करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, रोड सगळे हॉट मिक्स केले म्हणून एक्सिडंट कमी जायना. तेजे भायर म्हाका दिसता आमी कितें तरी तेजेर काम करपाची गरज आहा. वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट इज डुईंग अ गुड जॉब, बट एट द सेम टायम जे इतली वर्सां पयलीं आमी काम करूंक जाय आसलें ऑफ ट्रिटींग वॉटर इन विलेज वायज, म्हणजे एक वॉटर हार्वेस्टिंग पॉन्ड्स जे जी पॉन्ड्स आहात तितून वॉटर हार्वेस्टिंग करून लोकांक वॉटर सप्लाय करूंक जाय आसलें, तें आमी करपाक फाटीं उरला. आनी त्या खातीर प्रायम मिनिस्टरान एक विजन दिल्लें आमकां. मन की बातानूय सांगलेलें तेणें की यू क्लीन युअर पॉन्ड्स, यू कॅन put filtration plant over there, you can
do harvesting, water harvesting over there and supply that water for agriculture and also for drinking purpose. आणि खुबशे स्टेटींनी हें काम चालू केलें आनी आमच्या गोंयानूय चालू करपाची स्पीकर सर गरज आसा. स्पीकर सर, आमी जेन्ना पावराचेर उलयता, इलेक्ट्रिसिटी हायस्ट बजेट तेका दिलो, सेंटराचे पयशे हाडले, मिनिस्टर हिंगात आहात, तेणें बरें काम केलें, अंडरग्रावंड केबलिंग भरपूर केलां, ना म्हणना, पूण फ्रिक्वेंट पावर फेलियर्स चालूच आहा. पावर फेलियर चालूच आहा म्हणजे रिजन्स कितें? वाय आर वी नॉट गोईंग इन फॉर न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी? आमी बजेटाचेर येदें व्हडलें भाशण दिल्लें आहा, पूण हे बजेटाचेरूच उरतलें कशें म्हाका दिसता तें. न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी तेजेर एक पेज, कितले पेजीत आहा ते, कितलेच पेजी आहा स्पीकर सर, पूण काय ना. म्हणजे फुडल्या वर्सा हेच भाशण हांव परत करतलो, तेजे फुडल्या वर्सा हेच भाशण परत करतलो. कित्याक? आमचो हो येदो व्हडलो सभागृह आहा, हेचेरूच पयले सोलर सिस्टम घालपाची गरज आहा. जो तर आमी रिन्युएबल एनर्जी म्हणटा हेचेर पयलीं घाला, सगळे स्कुलाचेर पयलीं घाला. ऑल स्कूल्स इन द स्टेट ऑफ गोवा, whether it is government school or government aided schools, सगळे स्कुलांनी हे जे आमी न्यू एंड रिन्युएबल एनर्जी म्हणटा ती घाला न्हू. यू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, गिव इट टू द ग्रीड एंड लेट द ग्रीड पे यू बॅक. हे स्कुलांक थोडे पयशे येतले. खुबशीं स्कुलां आमचे कडेन मागता की वी वॉन्ट दिस स्कीम म्हणून. एक स्कीम काडल्या तेंच्यांनी, पूण स्कीम इज नॉट मेंट फॉर स्कूल्स, इट इज ओन्ली फॉर हाऊजीस. पूण स्पीकर सर, हांव कितें म्हणटा, आमचे गोंयान कित्याक जायना हें? सोलर एनर्जी गोंयान कित्याक जायना? वाय आर वी नॉट रेडी टू इन्वेस्ट मनी? आमचे कडेन येदो व्हडलो दर्या आहा, वाय आर वी नॉट रेडी टू डू विंड मिल्स इन द स्टेट ऑफ गोवा? दोंगर आहा, रिन्युएबल एनर्जी ना. वी ओन्ली वॉन्ट दॅट एनर्जी विच इज कमिंग फ्रॉम बर्निंग ऑफ द कोल. कित्याक? वाय आर वी नॉट सिरियस ऑन दीस इश्यू? इलेक्ट्रिसिटी ना जाल्यार रावंक जायना 5 मिनटां आमकां, पण आमी काम करूंक सोदिना. स्पीकर सर, हांव ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाचेर उलयतना बजेट प्रोविजन बरें केल्लें आहा, तेका नेव गाडयो दिल्ल्यो आहा. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान व्हडलो नालोय फोडला, येदो व्हडलो, तेतूंत हालींच फोडला आनी सांगला यू आर नॉट डुईंग वर्क म्हणून. ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टरान सांगला काम करिना म्हणून. कोण काम करिना? आरटीओ काम करिना म्हणटा तो. म्हणजे यू आर नॉट चलानिंग द पीपल. चलानिंग द पीपल इज नॉट द सोल्युशन. वी वॉन्ट टू ईज द ट्रॅफिक इन द स्टेट ऑफ गोवा. वी वॉन्ट टू गिव गुड सर्वीस टू द पीपल. आमी जेन्ना म्हणटा डिजिटल इंडिया, प्रायम मिनिस्टर म्हणटा डिजिटल इंडिया, पूण थिंगा सगळ्या लोकांक उबे दवरता लायटीन डिपार्टमेंटान. हांव नको कितें चल्लां पळय तें चीफ मिनिस्टरान पळोवपाची गरज आहा, खऱ्यांनीच स्टडी करपाची गरज आहा. जेन्ना आमी म्हणटा डिजिटल इंडिया, आनी डिजिटल इंडियात ना, थिंगासर सगळे लोकांक हाडून उबे करप आनी थिंगासर सगळे भाशेचे हे जे आहा ते म्हाका दिसता पळोवपाची गरज आहा. ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटान उलयतलो जाल्यार खूब वस्तू आहा, आनी उलयतना एकूच हांव सब्जेक्ट टच करता, जी झगडी आमचे गोंयकारां मदेकात लायिल्ली आहा ह्या डिपार्टमेंटान. जे एक गोंयकार दुसऱ्या गोंयकारा कडेन झगडटा एज फार एज टॅक्सी इज कन्सर्न, वेदर इट इज गोवा मायल्स टॅक्सी ओनर एंड लोकल टॅक्सी ओनर, हेंचे मदेकात जो झगडी चालू आहा, जे आमी कॅब एग्रिगेटर म्हणटा, ही झगडी आतां 4-5 वर्सां जाली चालूच आहा. आनी असल्या टायमार पावल्या की चीफ मिनिस्टरा कडेन सगळे यूथ येवन मेवता आनी रिजॉल्व कर म्हणटा हो इश्यू, आनी हो इश्यू रिजॉल्व जायना. आमचो बाब रेजिनाल्ड खूब फाटी तेंच्या फेवरान उलयलो, पूण आतां ह्या दिसांनी तो उलयना. आनी आमी उलयता, आमी कोस्टल बेल्टांतले, तुका लागोना ते टॅक्सीवाले, तुका लागोना, पूण आमकां लागता. पूण फायनली आमी गोंयकार, आमी स्पीकर सर एक चिंतपाक जाय, वी आर ऑल गोवन्स एंड वी हॅव टू सी दॅट द सन्स ऑफ द सॉयल who are doing business on their own, who are doing self employment business, तेंच्यांनी लोन काडलेलो आहा, तेणी आपले बायलेचे आवयचे भांगार घाण धरून बँकीन मार्जीन मनी घालून ती टॅक्सी घेतलेली आहा, आनी तेंचे मदेकातूच आयज वाद आहा, तेंचे मदेकात आयज झगडी आहा. हेंचे मदेकात म्हाका दिसता खंय तरी हो सोल्युशन हाडपाची गरज आहा. आनी सोल्युशन हाडटना
जिंगा जे हॉटेलांनी क्यू सिस्टम आहा तितून आनी कोण तरी येता आनी टॅक्सी भाडे व्हरता तेंचे पोटार पांये धोत्ता हें बंद जावपाची गरज आहा आनी म्हाका दिसता सगळे सभागृहाचे मेंबर शूड बी व्हेरी सिंपॅथेटीक टू दीस इश्यू ऑफ आवर लोकल youth, boys and girls who have invested their money and bought one car, taken a loan, and they are still struggling and fighting over there. That other taxi driver is coming and taking their business who was not in the queue system. म्हाका दिसता हेचेर खंय तरी आमी एक सोल्युशन काडूंक जाय आनी हांव मागता आमचो फ्रेंड बाब कार्लोस तुमी इंटरव्हीन करा कित्याक तुजे खुबशे जाण टॅक्सी ओनर आणि ड्रायव्हर आमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन थिंगासर ते भाडी मारता आणि वी आर हॅपिली अलाउइंग देम म्हणजे वी हॅव गिवन देम दीस बिकॉज आमचे गोंयकार ते तुजे कॉन्स्टिट्युएन्सीचे आहा म्हणून आमी स्टॉप करिना ते पोट भरता पूण ते आयज दुखोल्ले आहा आयज ते हर्ट जाल्ले आहा सालिगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी केदार नायक आमचो प्रवीणाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन बाकीचे खुबशे जाणांचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन दाजी सालकार आमचो मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन सगळे हे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी कोस्टल बेल्टाचे कॉन्स्टिट्युएन्सीनी हो प्रॉब्लम मोठो जाल्लो आहा हो रिजॉल्व करपाची गरज आहा जे हिसपान द हेड ऑफ द डिपार्टमेंट इज टॉकिंग इज नॉट एक्सेप्टेड I respect our minister Moviin Gudino. I respect him. He is the senior most leader of Goa. But when he talks so strongly against the taxi owners, I really do not like that. आमकां ते लायक जायना कित्याक आमकां निवडून हाडटा हे सगळे आमचे गोंयकार आमकां जेन्ना आमचे वोटर निवडून हाडटा आमी वी हॅव टू स्टँड बाय देम वी हॅव टू प्रोटेक्ट देम वी हॅव टू प्रोटेक्ट देयर बिझनस. स्पीकर सर हो वाद क्लियर जातलो आनी जे प्रोविजन बरें केल्लें आहा ट्रान्सपोर्ट डिपार्टमेंटाक प्रोविजन बरें केल्लें आहा पूण हो रिन्युअल ऑफ टॅक्सी मिटर जो आहा हो 5,000 लायिल्लो आहा. 5,000 कशें स्पीकर सर तूं टॅक्सी मिटर घालता ह्या वर्सा 12,000 रुपया मोडटा 11,000 रुपया मोडटा टॅक्सी मिटर घालता फुडल्या वर्सा तूं रिन्यू करूंक वयता टॅक्सी मिटर तुजो टॅक्सी मिटर कोणूच पळयना तुका येदेशीर रिसीट दिवपाक इवन विदाउट लुकींग एट दॅट मिटर वेदर इट इज वर्किंग ऑर नॉट तुजे 5,000 रुपया घेता म्हणजे कितें वॉट इज द मिनींग ऑफ दीस. हें चीफ मिनिस्टरान बारीक मनशाची गजाल सोजमान घेवपाची गरज आहा. इवन मिनिस्टर ऑफ ट्रान्सपोर्ट मोविन गुदिनो तेणें सोजमान घेवपाची गरज आहा. हे आमचे गरीब लोक जे आहा ते दे आर लिव्हिंग ऑन दीस ते तेंचे पोट आनी हेच पोटाचेर 5,000 रुपया एवरी इयर फारीक कर हे म्हाका दिसता खंय तरी रॉंग आहा आनी हेचेर करेक्शन करपाची गरज आहा. स्पीकर सर हांव एक 5 मिनटांनी सोंपयता चड जाण ना 4च जाणां. स्पीकर सर स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेर्स बजेटरी प्रोविजन बरें केल्लें आहा पूण आदीं जे येदे व्हडले मोन्युमेंट्स बांदलेले आहा म्हणजे स्ट्रक्चर्स बांदलेले आहा हे जे सगळे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सीस बांदलेले आहा वेदर दे आर रियली बींग यूज्ड फॉर दॅट पर्टिक्युलर स्पोर्ट तें पळोवपाची गरज आहा. कांयच ना यूज जायना वेदर इट इज नावेली वेदर इट इज श्यामा प्रसाद मुखर्जी स्टेडियमान थिंगा बास्केटबॉल जावपाक जाय थिंगा वेगवेगळे गेमी जावपाक जाय जायना आनी कित्याक जायना. इज द गव्हर्मेंट नॉट पेईंग द सॅलरीज टू द SAG स्पोर्ट्स ऑथॉरिटी ऑफ गोवा अँड डिपार्टमेंट ऑफ स्पोर्ट्स स्टाफ फारीक करता पूण काम करिना कोण कित्याक काम करिना तें कळना म्हाका. आमचे टॅलंटेड यूथ आहा गोंयान बरे यूथ आहा बरे बॅडमिंटन प्लेयर आहा बरे क्रिकेट प्लेयर आहा बरे फुटबॉल प्लेयर्स आहा. आवर फुटबॉल प्लेयर्स आर गोईंग अँड प्लेईंग आउटसायड द स्टेट स्टेटीचे भायर खेळटा थोडे जाण इवन अब्रॉड वयता आनी त्या खंयच्या क्लबाक खेळटा. आमचे कडेन सगळो टॅलंट आहा गुड स्विमर्स आर देर चॅस प्लेयर्स आर देर एवरीबडी इज देर बट देर इज नो प्रॉपर सेटअप देर आर नो प्रॉपर कोचीस आहा पूण कोचिंग ना. कितें तरी डिफिकल्टी सांगता तो ग्राउंड सारको ना म्हणटा तेजी लायट गेल्या म्हणटा ते बल्ब गेल्या म्हणटा अरे कितें आय रियली डोंट अंडरस्टँड दीस. वी हॅव द इन्फ्रास्ट्रक्चर कोट्यांनी पयशे मोडलो लुसिफोनिया गेम्स कोल्ह्यो गेम्स सारके crores of rupees came from the center or we took loans and we have done these big stadiums big grounds indoor campuses but there is nobody
टू गिव डायरेक्शन दिवपी ना कोण. स्पीकर सर, म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर हॅज अ विजन. He has the vision. He wants our youth to play. He wants our youth to excel. He wants our youth to represent Goa in nationals. He wants our youth to go and play for Olympics, represent our country. But आमी काम करिना. एकटोच काम करतलो. चीफ मिनिस्टरूच काम करतलो आनी आमी कितें करप? खाली भोंवप गाडी घेवन अशेंच जाल्लें आहा तें. तुम्हीच चिता तुमच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन स्पीकर सर, सगळ्या आमदारांचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन, ऑनरेबल एमएलएचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन कितले बरे टॅलंट आहा ते, कितले बरे स्पोर्ट्स मॅन अँड स्पोर्ट्स वुमन आहा, धाकटी भुरगीं. वी आर बीइंग डिप्राइव्ड. देर इज नो कोच. स्पीकर सर, चीफ मिनिस्टर हॅज गिवन ऑल दीस थिंग्स टू अस, बट कोण करूंक सोदिना, कोण तिंगा ट्रेनिंग दिवंक सोदिना. क्रिकेटीचे ट्रेनिंग कोणूच दिवंक सोदिना, फुटबॉलाचे ट्रेनिंग दिवंक सोदिना. GFDC म्हणून असले ते नाच जाले, आमच्या ग्राउंडार येताले ते ना जाले. कितें तें म्हाका कळना. इतले पयशे बजेटरीज एलोकेशन करता, आमी पयशे दिता, सॅलरीज दिता, कोचीज हाडटा, सगळे हाडटा, पूण कांय ना. निमणे लास्टाक झिरो. स्पीकर सर, एकूच तितून एड करूंक सोदता आमचे आर्ट एंड कल्चर. मंत्री एकदम बरो ना तो हिंगा आतां. मंत्री एकदम बरो, पूण कला अकॅडमी आयज पासून स्टार्ट जायना. सगळे लोक गोंयचे म्हणटा मंत्री एकदम बरो उलयता, नाटकान एकदम बरो पाठ करता, म्हणजे कलाकार. इतलो बरो कलाकार, पूण कला अकॅडमीन तेतूच हांव गेल्लो, साऊंड सिस्टम भायलो हाडचो पडलो. हांव कला अकॅडमीन गेल्लो गेस्ट म्हणून. आमचे ऑल गोवा कसले ते नाट्य संगीत कितें तें एक बरें हें आहलें, भारतनाट्यम आनी हें तें. इतली धाकटी भुरगीं, चेडवां आमची गोंयची, बरी ट्रेन करून थिंगा येयल्ली. पयल्या दिसा इनॉग्रेशन केलें, साऊंड सिस्टम सारको ना. दुसऱ्या दिसा साऊंड सिस्टम आमी भायलो हाडलो. हांवें दिल्या 80,000, 80,000 हांवें दिल्या. चॅक दिला, हांव दितलो, मंत्र्याक दितलो हांव. म्हाका रिइम्बर्स करता जाल्यार म्हाका करूं न्ही, नाल्यार तेंकां तरी दिवं न्ही. म्हणजे इतले बरे टॅलंट स्पीकर सर आमच्या गोंयांत आहा. मंत्री टॅलंटेड, मंत्री बरे नाटकांनी पाठ करता. मंत्री कितें तरी जाल्लो तो, कितें तें शिवाजी जाल्लो. केन्ना संभाजी जाता तो, केन्ना शिवाजीचे पाठ घेता तो. पूण तलवार काडटना ती सारकी तेणें काडपाची गरज आहा. म्हणजे थिंगा कोण रॉंग करता, म्हणजे कला अकॅडमी पावता कित्याक, उदक इतलें कित्याक आहा. पब्लिकाचे पयशे हिंगा बजेटान भरपूर प्रोविजन दिला. तुम्ही पळया, उकडून पळया, एकदम बरी गजाली. चीफ मिनिस्टराचेर फायनली ही हॅज टू बेंड डावन. म्हणजे फायनली कितें जाता, मुख्यमंत्र्याचेर येवप हें सगळें. तेणें बरी कला अकॅडमी जावची म्हणून सगळें बरें केलां. मंत्री म्हणटा बरें जावचें, पूण कोण तरी काम करिना. कोणाक somebody has to be fixed responsibility. इतलें उदक जो तर भितर येयलें आनी बालदेनी ते काडचे पडले, कोणे तरी रिस्पॉन्सिबल जावपाची गरज आहा ताका. आनी आमी खाली येवन उलयता आनी चल्ले. परतून आमी येतले तेच उलयतले, साऊंड सिस्टम सारको ना आनी उदक परतून फुडल्या पावसाक परत येयलें म्हणून. म्हाका दिसता हेचेर आमी स्पश्टपणे, म्हणजे आमकां जेन्ना लोक निवडून हाडटा, वी आर ऑल रिस्पॉन्सिबल पीपल. भारतीय जनता पार्टी is a party with a difference. Prime Minister in this year's speech, he said, I will not tolerate corruption. I will not tolerate corruption. If I see corruption happening with any of the departments, I will put him in jail. हे तो उलयल्ला. तुम्ही पळया तेजी स्पीच पळया. I was listening to his speech, the first speech after he was sworn in. आणि म्हाका दिसता हे कला अकॅडमीचे प्रकरण जे आहा, हे लॉजिकल एंडाक वचपाची गरज आहा. यू जस्ट कांट नेल द मिनिस्टर ओनली. You can't blame the chief minister, but there are contractors, there are engineers, there are people who are supposed to see that state of the art Kala Academy असली ती इतली वर्साची ती आमकां स्टेट ऑफ द आर्ट परत दिवंक जाय, ती दिवंक ना.
तेच कोणाक तरी रिस्पॉन्सिबल करपाची गरज आहा आनी तो कोण आहा ताका नेल करपाची गरज आहा. स्पीकर सर, हांव म्हाजे लास्ट फायनल करतना हांव होमाचेर उलोवंक सोदतां. होमाचेरय बजेट भरपूर दिल्लो आहा आनी जेन्ना होमाचेर इतलो व्हडलो बजेट दिला, सगळ्या पुलिसांक मंथली सॅलरी वयता, कॉन्स्टेबल आसूं, ड्रायव्हर आसूं, EPI आसूं, PSI आसूं, DIG आसूं, DG आसूं, SP आसूं, सगळ्यांक पगार म्हयन्याचे म्हयन्या बरो वयता. तांकां गाडयो दिल्ल्यो आहा, तांकां कार दिल्ल्यो आहा, तांकां जीपी दिल्ल्यो आहा, तांकां घरा वचपाकूय लंचाक येवंक जाता, परतूय येवपाक जाता, पूण काम सारकें जायना. स्पीकर सर, CMाचेर कित्याक येवपाक जाय? सगळे वयता थिंगा थेफ्ट जाता, बर्गलरी जाता, फ्लॅटां फोडलीं, कोणाचे भांगार घेवन गेलो, कोणाचे हितूनसून अकाउंटांतसून पयशे काडटा. म्हणजे इतले भाशेचे फ्रॉड चालू आहा, व्हायट कॉलर फ्रॉड चालू आहा. कोण तरी फोनार सांगता की तुका अकाउंटान पयशे येता, तूं आमकां तुजो हें धाड, हो नंबर धाड, तो नंबर, ताच्या अकाउंटांतले पयशेच ना जाता. म्हणजे खूब भाशेचे फ्रॉड चालू आहा आनी तितून होम डिपार्टमेंट वेगवेगळे, हे पुलीस डिपार्टमेंट वेगवेगळे केसीस चॅक करता. पूण हांव इतलेंच मागता की जेन्ना बजेटरी प्रोविजन इतले केल्ले आहा, गाडयो घेतलेल्यो आहा, मरामत केल्ली आहा बिल्डिंगेची, सॅलरी सगळ्यांचे टायमार वयता, तितून आमकां लोकांक, पब्लिकेक सेफ्टी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. पब्लीक हॅज गॉट कॉन्फिडन्स इन द पुलीस. स्लोली फाटल्या दिसांनी कॉन्फिडन्स हारलेलें. आसागांवचें प्रकरण जें जालें तें एकदम हें जालें, आमकां लॉस जाली आमकां, की हेचे इन्वॉल्वमेंट, तेचे इन्वॉल्वमेंट, तो लेटर दिता आनी कोणाचें इन्वॉल्वमेंट, अशें सगळें इन्वॉल्वमेंट जेन्ना जालें आनी लोकांनी पळयलें आनी लोकांनी आयकलें, लोक भियेलो. म्हाका दिसता चीफ मिनिस्टर ह्या रिप्लाय ऑफ द बजेट स्पीचान तो सांगतलो आनी रिस्पॉन्सिबिलिटी सांगतलो आनी तेणें एक व्हेरी क्लॅरिटी दिवपाची गरज आहा की आय वील नॉट टॉलरेट दीस. फाटले हे 2-3 दिसांक कितले चोरयो जाल्या ते तुमी पळया, सोशल मिडियाचेर आहा. चोरयो वाडत आहा. लोक गोवा इज सेफ हेवन म्हणून ते हिंगा येत आहा. पोटली घेता, एक बांदता, धाकटी देहीत पोटली बांदता, ट्रेनीन बसता, गोंया येता, कोणाचो तरी रूम दोत्ता, रावता. कोण रावता, कोणाक नोबडी नोज. देर इज नो चॅकिंग. विलेज पंचायत डजंट टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी. पुलीस म्हणटा आमचे कडेन तितलो स्टाफ ना. आनी थेफ्ट, रॉबरीज वाडत आहा. काल मर्डर जालो आमच्या हितून, तेजो फोटो मेळलो म्हणजे CCTV कॅमेराचेर, पूण ही कॅनॉट बी आयडेंटिफायड. वाय ही कॅनॉट बी आयडेंटिफायड स्पीकर सर? देर इज अ रिझन फॉर दॅट. बिकॉज तेजे कार्डूच करूंक ना, पुलीस व्हेरिफिकेशन कार्ड करूंक ना. दॅट इज वाय ही कॅनॉट बी आयडेंटिफायड. And this problem is not only in my constituency. This problem is overall in all the 40 constituencies. In search of job, they are coming from other states. कोण येता बिहारसून, कोण येता UP सून, कोण येता पटना आनी कोण आनी हुंचे कर्नाटका, महाराष्ट्रा, हुंचे सगळे वाटेनसून येता. MP सून येता. But some are coming for other reason. Some are coming to rob us. Some are coming to make theft. Some are coming to murder. Some are coming to do dacoity. वेगवेगळे कांड करून चल्ले आनी आमकां खाली कांयच मेळना. लास्टाक ते गेले म्हणटा थिंगा वचोन पुलीस परतून येता. 2-3 फावटी पुलीस वयता. अशें न्हू की पुलीस वचना. पुलीस ते स्टेटीन वयता ताका सोदपाक, फोटोग्राफ घेवन वयता, पूण तो मनीस मेळना. कित्याक? तेजे पुलीस व्हेरिफिकेशन जावंक ना. स्पीकर सर, म्हाका दिसता खुबशे क्लॅरिटी हाडपाची गरज आहा. बजेट बरो मांडला स्पीकर सर, ऑनरेबल CMान, इन द इंट्रस्ट ऑफ ऑल द 40 कॉन्स्टिट्युएन्सीज. 40 आमदार, ऑपोजिशनाकूय सोडूंक ना. ऑपोजिशनाकूय कितें मागला ते दिला. पूण ह्यो थोड्यो गजाली ज्यो आहात त्या गजाली खातीर आमचें नांव बदनाम जाता. प्रायम मिनिस्टराचें नांव बदनाम जाता. प्रायम मिनिस्टराचें विजन जें आहा तें खंय तरी फाटीं उरता. चीफ मिनिस्टराचें विजन स्वयंपूर्ण गोवा तें फाटीं उरता. कित्याक फाटीं उरता? आमी पगार दिना काय तांकां? आमी पगार दिता स्पीकर सर तांकां, पूण ते काम करिना. कित्याक काम करिना तेजेर म्हाका दिसता खंय तरी CMान बोडी मारपाची गरज आहा. बजेट तर हें फुलफील करपाक जाय. इट इज हूज जॉब? It is our job as legislators and the job of the bureaucracy who is sitting inside and who is sitting in the offices. As the administrators over there,
are the people who are responsible to see that this budget is implemented. स्पीकर सर, नाजाल्यार आमी खाली उलयतले, प्रत्येक असेंब्लीन येतले आनी आमी भाशण दितले आनी वयतले आनी कांयच जावचें ना. स्पीकर सर, स्पीकर सर, बिफोर I can finish, I just want to highlight that Chief Minister has also done very, very good jobs in terms of agriculture. एग्रीकल्चरान तेणें खूब सबसिडी मांडलेल्यो आहा की गोंयान एग्रीकल्चर वाडचें म्हणून. एग्रीकल्चराची संवय आमी केली. एक टायमार आमी आमचे आदले शेत आहले ते लायनासले, गेली 10 वर्सां जाले आमी लायता. जो तर हांव शेत लायता जाल्यार म्हाका दिसता कितके जाणांची शेतां तेणी लावपाची गरज आहा. एकूच आमचो बरो आमदार हिंगा आहा, रेजिनाल्ड बाब, खूब काम करता, लोकां खातीरूय करता, आपल्या खातीर करता, म्हणजे शेतान. आनी अशें आमी सगळ्यांनी करपाची गरज आहा. वी हॅव टू सी दॅट ऑल दीस फिल्ड्स आर कल्टिवेटेड. आनी त्या खातीर चीफ मिनिस्टरान जे बजेटरी प्रोविजन केला तितून थोडे गोश्टी आनीक एड करपाची गरज आहा. आनी एड करतना आमी कितें करपाक जाय, दॅट ही शूड स्टार्ट सबसिडी ऑन व्हेजिटेबल फार्मींग इन द स्टेट ऑफ गोवा. व्हेजिटेबल फार्मिंगाचेर आमी जर तर सबसिडी वाडयत आनी तांकां सांगीत तुमी व्हेजिटेबल इतले ग्रो करीत जाल्यार इतले, म्हणजे एक तांकां स्टार्ट करपाक एक स्टार्टअप दिवपाची गरज आहा. आनी जर तर आमी हें करिना जाल्यार व्हेजिटेबल आमी भायले स्टेटीचेच खातले. कर्नाटका, महाराष्ट्र एंड अदर स्टेट्स आर ब्रिंगींग इन व्हेजिटेबल्स इन द स्टेट ऑफ गोवा. वी आर नॉट ग्रोईंग व्हेजिटेबल्स. आमी खंयसरूच ना. व्हेजिटेबलान आमी सारके फाटी उरल्या. स्पीकर सर, स्पीकर सर, मायन्साचेर तुमी मायनिंगाचे भागांतले सगळे जे अनएम्प्लॉयड यूथ आहा ते अजुनूय रावल्या की मायनिंग फूल स्विंग स्टार्ट जातले म्हणून. चीफ मिनिस्टरान सगळो प्रयत्न केला. सेंटरानूय आमकां सांगलें की ऑक्शनूय जाल्लें आहा. तेजे भायर फास्ट ट्रॅक कितें करपाचें आहा, तें फास्ट ट्रॅक म्हणून एक आसता. म्हणजे जो तर तुका तत्काल पासपोर्ट मेळोंक जाय जाल्यार तूं तत्काल फारीक करी जाल्यार रोखडीच मेळटा दुसऱ्या दिसा. तशें कितें तें चीफ मिनिस्टरा कडेन उलया. आनी तुमच्या भागान, आमचो बाब काबराल आसूं, तुमच्या भागान बाकीचे आनी कोण कोण आहा तेंच्या भागान हे मायनिंग कशें फास्ट ट्रॅक करून स्टार्ट जातले. हितूनसून हे जे बारीक समाजाचे लोक जे आहा ते आपले पोट भरतले. वेदर इट इज ट्रक ड्रायव्हर, ट्रक ओनर, वेदर इट इज मॅकॅनीक, पंक्चर काडपी, एक व्हेजिटेबल्स इकपी, थिंगा कोण जेवणां करून 100 जेवणां करून इकपी, थिंगासर गाडो चलोवपी, ऑमलेट रोस वालो, चिकन स्टॉल वालो, हे सगळ्यांचे वेवसाय. म्हणजे इट इज अ रिवॉल्विंग इकॉनॉमी, इवॉल्विंग ती सारकी. सगळे भाशेचे धंदो चालू जातलो तो. एक टायमार आहलो हांव वयतालो त्या भागान, चीफ मिनिस्टराचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन हांव वचोन येवपी ते सायडीन. आमचे कितलेशेच फ्रेंड आहले. हांव पळयतालो हाव दॅट इकॉनॉमी इज वर्किंग. सो ही इकॉनॉमी आयज बंद जाल्ली आहा. हे मायनिंगाचेर तेणें बजेटरी प्रोविजन केला, पूण सांगला इतले पयशे ऑक्शनांसून भितर येयल्ले आहा, पूण ते अजुनूय स्पीकर सर मायनिंग फूल फ्लॅश फूल स्विंग जायना. स्पीकर सर, थँक्यू. स्पीकर सर. Speaker sir, I rise to speak on the budget. उलयता आसतना मायकलान सगळे उलयलां. Michael is a leader. Michael Babu, I'm a leader of PEN Goa. So I endorse. Last time then 5 seat dalne, but to 7 seat dalpasarita. So I will take his support also. He has spoken everything. So I will wish him all the best. I have no issues. But important is actions. I always believe should be louder than words. Words don't determine you. Likewise, looking at the budget, there are a lot of good things, as well as it is my duty as a legislator to see and bring to the notice of the Chief Minister and the government some things which need to be corrected or need to be analyzed and put into better perspective. Speaker sir, there are a lot of good things that the government has projected in the last budget. The budget, I will go later on, but I will just take up the issues which are nice. For example, employees' loans was one of the things which everybody wanted it, and they have put it into better perspective. Online services, I think, a lot of services have been increased. They are mandatory. Some of these online facilities are mandatory for getting grants from the center. Some of the things, like for example, grants from the center, almost 30% are free flow. They have no conditions, but 70% are with conditions. Therefore, some of the things are mandatory. For example, small things, like for example, cows and buffaloes needed, the cattle owners needed some pollution control by NSC. It was mandatory. So some of these things
mandatory issues पडे हाय तो we have to put it in perspective. Online म्हणते जावपाको जाय. Corruption जो तर इलें देवयतो जाल्यार some of the things, one of the things that require that are necessary are online. I remember I was once criticized because I had said that we are going to close online. I criticism but that was to correct it, to put it into proper perspective. We need to close the previous systems and add on new systems, put new systems in place. So I would request the government, all these new systems which they have done, ते आनी देखून केला, आनी देखून कोचे. पंचायत जावं ZP members जावं तांकां honorarium वाडयला. That's a good thing that the government has done. Incentives samgele industries and logistics and warehousing sector on. A lot of initiatives have been taken, have taken almost a 360 degrees turn for the good. Speaker sir, talking about a lot of things, some of the things in sand mining, materials which are required for construction, I think we have to work a little more better so that cost of construction for general public at least goes down. No doubt, the government is full-fledged. Some of the issues are like, I was hearing Michael's speech. He says there is no thing. But the most important thing is that we are not taking any steps to stop the free flow of construction. Aaj construction dongar paula hai. A dongar kya kelle? A dongar kelle is a sponge for plantations which are down. We have defeated the purpose. And am kiti right ha uloba am guda madam. आमकां जर तर उदक जाय जाल्यार पयलीं आमी तें स्टॉप करपा जाय. एक्झिस्टींग फॅसिलिटी ना उदकाक, एक्झिस्टींग कन्स्ट्रक्शनाक आनी न्यू कन्स्ट्रक्शनान आनी खंय घातले, तांकां उदक खंय हाडले. आहा तेजेर आमी सारकोतले काय मुखार हाडले. दॅट वॉज द थिंग दॅट हॅज टू बी डन. स्पीकर सर, आय थिंक फूल फ्लेज युनिवर्सिटी आमगे ओपन युनिवर्सिटीज जाल्या. आय थिंक वीच इज गुड थिंग. लायक फॉर एग्जाम्पल सिंगल विंडो सिस्टम्स जायते जाले, नो डावट. एवरी प्रोसेस वॉट वॉज 10 years back, आय हॅव सीन successive governments. म्हणजे हांवें government चोयले, हांव रुलींग आसलो, ऑपोजिशन आसलो, हांवें ऑपोजिशन दोन वर्सां 3 वर्सां सारकें 2 term कंटिन्युअस ऑपोजिशन केलें. आय हॅव सीन बोथ द सायड्स. बट इम्पॉर्टंट आमी कितें बरें कोत्ताय तें. स्पीकर सर, ऑनलायन म्हणटे जावं तुगे सिंगल विंडो सिस्टम्स, NOCs अंडर तुगेलें एनवायरमेंट फॉर तियात्र एंड ऑल दॅट, ज्यो बारीक लोकांक लागताय थिंगा ते चार्जीस काडपा जाय. स्पीकर सर, settlement records also deserve some changes. For example, registrar in the sub-registrar names changes in certificates, birth certificates require some improvement. But there are steps taken up by the government. No doubt, government has taken up steps. Speaker sir, lot of things have been done in the education field also, but all other issues, like for example, jobs for the teachers, for the staff, grants for schools, grants for special schools. Special school hai tenka grants ni diवपाचे ना दिवपाचे ते मातशे specifically जावपा जाय. Speaker sir, talking about cattle management, जावं new police stations, जायत new police stations जाले. आमगेलें police station tender जाला. I thank the government, I thank the chief minister. We have always आमकां already work out issues जाल्या आनी काम start जावपाचें आहा. As far as tourism is concerned, there are issues in the new tourism policy. I think we have to look at it. But although there have been a lot of allocation done, how to keep that going, like how the people came. गोंयकार जो तर गोंया येयलो काय ना, एक कल्चर आहलोली. कोणाको बरें विचारलें, खूंय वयता काय म्हण तें सांगपा बरें मनीस आहले. आज एस जालो हा, तूं खूंय वयता म्हळ्यार किधर क्या बोला म्हण एस जाता. आमगेले the real गोंयकारपण needs to be protected. How to look at it differently should be our this. जायते व्हिडिओ येतात, जावं जायते चर्चा जाता. And then, we don't want that Delhi to be made into Goa. Along with the temperature, what is there? So tourism sector should sit and discuss those things. Although allocation has been there, although tourism is there, although ministers, the government is doing good work, these procedures have to be looked after. Various charges pade hai common manak, त्यो आमी governmentan this burden reduce करपाक जायते हें केला. But due to the rising cost and some things where we can reduce a little, we should. Streamlining of implementation, e-governance and जोतर आनी देखून कितें
There are a lot of things which people want. Taking into new procedures and putting that in order also would be the order of the day. Speaker sir, आमगे PHC पासून घेतल्या, so I am quite thankful and grateful. आमगे PHC work order दिल्या, and it's almost about to start. Primary health center. My underground cabling also has been taken up, and which is a good thing, which is required. But still I have seen constituencies which have underground. In that underground cabling also, there are power cuts. 2 hours, 3 hours power cuts. How to stop this should be our criteria. Whether the new high tension lines coming from outside the state, which we buy electricity, whether those lines require changes, or new methods that have come in, or new items that have been, new gadgets that have been invented now. आतपड केले जाल्यार नवी गॅजेट जर घातले त्यो घालपाक जाय आनी तांकां इम्प्रुवमेंट जावपाक जाय. Water supply चे उलयता आसतना speaker sir, I think water supply is the next important thing that every constituency have. I am grateful. आमगेलें जायतें काम घेतलां water supply and new things we have done. Lot of importance has to be given to sewage lines. Sewage lines चे उलयता आसतना sewage lines and जायत issue आहाय. जें काम सिवेजीन जाता, हांव सद्दां रिकॉर्डर आहा हावजाच्या. जें काम जाता तें क्वॉलिटी जावपाक जाय, ना जाल्यार budget allocation पड आसता for water supply and PWD is almost 44% of the total budget, which goes almost 40% goes for PWD, and this it will go to 60%. A day will come, it will go to 60% because there will be all what has been done so many years. If quality is not maintained, it will reach a stage where we will require 80% of the budget just for water supply, sanitation and sewage. इतले कामाक बाकी काम करपा आनी पयशे आसपा नाय. So every time on record, Speaker sir, in fact, GMC चे उलयता आसतना, I think the doctors, जे issues doctor आहाय, डॉक्टरांक congratulate करपा जाय. GMC म्हाका सदां आजून देखून बरे प्रायवेट हॉस्पिटलांत जर तर पेशंट त्या पयशान काबार कोन्न, हेल्थान काबार कोन्न, आय एम ऑन रिकॉर्ड, हेल्थान काबार कोन्न देखून जर तर तो काबार जावपा येयला, ताका लास्ट म्हणटे GMC हाडून सोडटाय. म्हणजे GMC is the last thing. People fail to go there first to GMC because they feel that they are getting better services. But the doctors that are working there are incredible. The operations they conduct, the work they do in that existing setup is immense. हे आमच्यान केन्ना विसरूंक जायना. खंयच्या गोंयकारान ना म्हणपा जायना. ते मागीर कोणाकूय क्रेडीट असो. Along with credit goes discredit also. कितें बरें जाता थिंग वायटूय जाता. बट बरें करपाचें काम आमगे जावपाक जाय. Speaker sir, जे दोतोरांगी सॅलरीज आहाय जावं कितें इश्यूज आहाय, we have to take it to a different level. Today we are talking of cost increasing, we are talking of everything rising. We have to give them better services. Nothing comes for free. Like Amge Honorable Minister Gadkarin Mullah, nothing comes for free. Good things come for a price. And bad things also come for a price. But Amgele good things should come for a price. Speaker sir, talking about transport, Michael Baban ullekh kele haun taxi चलयता. I am reminding Michael की मायकलान म्हाका सदां टॅक्सी पड जेन्ना फर्स्ट इश्यू जालो तेन्ना मायकलान टॅक्सी इश्यूआंक सगळे जे येयल्ले ते म्हजे बोलेक हांव ऑपोजिशन आहलो सगळ्यांक घेवन तो तेस गेल्लो आनी तेदो हांव हे सायडी आहलोलो ऑपोजिशनाक आनी तेणें सांगलो तो प्रॉब्लम सॉल्व करता म्हूण तांकां ते सायडीन वयल्ले तेणें मायकल बाबा उगडास करता आज पासून मायकल बाबान तेंगेलो इश्यू सॉल्व केलो ना मनोहर पर्रीकर आसतना ते वयल्ले ते आज पासून तेंगे प्रॉब्लम सॉल्व केलो ना बट आय एम जस्ट टेलिंग बाब मायकल कम विथ अ सोल्युशन. What is happening in other states, other countries? What is happening? What is happening there? Tenko camera ha gadiyant. Everything is monitored. The price is monitored. They have a GPRS. Put those things in order. Give fixed rates. Do something. Sit down and come to a solution. That is the way. Wastage ulo in maksada ing kam zaina. That's why I said. Action should speak louder than words. Speaker sir, Homanchi ulayta asthana, I just want to tell the request the Chief Minister. Asaka zaltein is just tip of the iceberg. North go areas ahay je goinkaran bhitar soran jaine. Tencheri attack mari.
ब्युरोक्रेसी आहाय, थोडे ब्युरोक्रेट्स आहाय, थोडे ऑफिसर्स आहाय, आमगे गोंयचे आहाय, भायले आहाय, ते म्हाका दिसता सारके हिंग हें जालो आहाय. कितें जालो आहाय? They have become kings of their own kingdom. The chief minister should look into this and should put them in place because it is the need of the hour. कोंगान मातशें म्हणया येता चुकल जाल्यार हांव चुकोत म्हूण ते भाशेन हांव चुकले आमी येता आनी उरलो ना. So we have to see that all these things are concerned or have to be paid attention. Taxi driverange उलयता आसतना एकूच आमचे मतें जें फायट जाता तें मातशें खंय तरी गव्हर्मेंटान इनिशिएटीव घेवन तो बंद करपाक जाय. स्पीकर सर, हेल्थान उलयता आसतना एक पॉयंट सार गरजे विसरलो म्हणटात स्ट्रोक्स एंड किडनी केसीस वाडत आहाय. ते कित्याक वाडटाय? बिकॉज ऑफ वॉट? Food is not there, the quality of food is not going well, that has to be checked. Speaker sir, talking about all this, jenna budgetache ulayta asana, I'll directly go to the budget analysis. Speaker sir, budgetache ulayta asana, I just want to tell you, just say a few things. Like for example, expenditure padeha. Our expenditure for 2024-25 is almost 24 crores. Last time it was projected was 24 crores. Actuals came to 18 crores. Speaker sir, receipts they almost projected is 21 crores this time, showing a 3% increase in the RE budget. Speaker sir, revised budget and zotor mashe revised kelan 3% increase dakela. Gelte orsak 20 crores budgeted ahlole, tintu actuals were 17. But as far as other receipts are concerned, somewhere which is projected for last year, what was projected, the budget, what was projected for taxes or whatever taxes on central government shares, everything, all the receipts, there has been some increase. From the revenue receipts and from the revenue expenditure, there shows a little bit of difference somewhere. When analyzing the budget, I have seen one thing you have to commend the Chief Minister for. When Manohar Parrikar, the Chief Minister, was there, he was always trying to tell us that he would have a budget with committed expenses like salaries, pension, and interest would not go to above 50%. I think Honorable Minister Dablegar will wonder what is this. He was always saying that it won't go to 50%, above 50%. But in his budgets, always it was going to almost more than 50%. But today, for this budget, at least when Chief Minister Dr. Pramod Sawant is there, it is gone to, if you see the analysis, it is nowhere close to more than 50%. It has gone below 50%, which is credible. It is when the revenue receipts are more than what you project, that's the time when you get all this. But somewhere down the line, the Chief Minister has to understand, or the government has to understand, that when revenue receipts are more, since the FRBM is in place and we are much below FRBM borrowing limits, we have not to see that we borrow and put it for expenses of loans and loan expenditures. The difference is that when we are getting more revenues, that we should spend money more for loans and for previous balances of loans and interest, everything. So all this, Speaker sir, looking at the budgets, there is a 8% reduction in health and welfare. But there is 34% rise in water supply and sanitation. So all these rises, I would prefer, we would request the Chief Minister, we could increase some in education and put those teachers' jobs in place. Speaker sir, as far as shares from central government are there, the utilization of share of central taxes, central grants, 70% comes in the form of with conditions, 30% come without conditions. That 70% somehow we have utilized less from the grants that have been given less. So Speaker sir,
I think we should somehow work on this and see that whatever money we have, we spend it more gracefully and see that our expenditure on loans and all this is reduced. Because, sir, we have had allocation for education, which is almost from all the states. If you go to an average of all the states in education, we are almost touching them. For health, we are on the higher side. What is in other states, we are spending more on health. Although even this amount is less for us. Speakers of agriculture, we have spent less. In other states, it is spent more. For energy, for electrical energy and for electricity, maybe because all other, purchase of power and all those things we are doing on the department, because in other states, they do it in PSUs. I think we have spent more money, almost 15.9%, whereas spendings in other states is only 4.7%. Speakers are talking about housing. We have spent nothing. In other states is almost 1.7% more. Speakers are spending on social welfare, ST, OBC, even there we can raise a little high, we can go a little higher because in other states they spend a little more. Maybe they have a more population, but as far as the revenues are concerned, we can touch a little more high. Speaker, sir, overall view of revenue and expenditure, I think the capital outlay for 2022-23 was 4,759. That is revenue receipts and revenue expenditure. But the actuals were, I'm coming to figures where we are, where actual figures are little, where we can save on and spend money for loans and other issues. Speaker, sir, the expenditure for revenues, the actuals, somewhere we have is around 15,000 crores for last year, 2023-23. Now, Speaker, sir, we have, but the actuals were 17 more. The revenue receipts were more than what we have, actual figures. Now, as far as expenditure is concerned, the expenditure was 21,691 crores, but the actual spend were 18 crores. Somewhere there is a difference between what is spent and what is actual revenues, what revenues we got and what we spent. Now, all this, I will produce it before the Chief Minister and show him also from where I got these figures. But then this money could be spent wisely for loans and expenditures. Because, sir, talking about central tax, I have already spoken how we are missing out a little on that. Overall, I think, Speaker, sir, if we can reduce our expenditure in terms of other things and pay our loans, we will have a much prosperous state, because what actually today's situation is, where revenue receipts are more, where we have increased everything, from CLDs, from everything, we have increased the taxes. We would look at, maybe after some time we will not have. Now people are buying lands, people are buying things in Goa where our revenues are increasing, our GST is increasing, but central GST also will stop. So therefore, I would request the Chief Minister that to be more prudent and to have a prosperous state under his leadership. What we look at as a legislator is to see that we have a very prosperous state, not only today. Today or tomorrow, all of us will be there again, but we will have a prosperous state. And under the leadership of the Chief Minister, we have a more vibrant and a more beautiful state, that is our Goa. Thank you, Speaker, sir. Dr. Chandrakant Jetty. Speaker, sir, आज जो हांव हांगा उबो रावला ती जनरल डिस्क्रिप्शन ऑफ बजेट हाचेर डिस्कस करपाक. हांव डिस्क्रायब करतना हांव दोन ग्रुपान करता. पयलीं बजेटीचे फिगर्साचेर डिस्कस करतलो, मागीर हे जे फिगर्स म्हणजे खंय खंय स्पेंड केला ते, आनी तिसरे जे एज अ लेजिस्लेचर म्हजे जे थोडे व्यू पॉयंट ऑन दॅट. सगळ्यांत पयलीं जर सांगपाचें जाल्यार हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता की तांणी जी बजेट अशी दवरली की खूब फावटी जर तुमी आयकशात जाल्यार ऑपोजिशन सदांच म्हणटा
आमच्या सरकारान इतके लोन काढले तितले लोन काढले प्रत्येकाच्या तकलेचे लोन वाडत आसा पण जर तुम्ही आमची जी फिस्कल डेफिसीट जर पळयशात जाल्यार ती 3001 करोड आसा आणि विच इज 2.5% ऑफ द ग्रॉस स्टेट डोमेस्टीक प्रोडक्ट एक्चुअली सेंट्रल गव्हर्नमेंटाचे लिमिट आसा ही मॅक्झिमम 3.5% जावंक जाय सो ही लिमिटाच्या भितर आसा दुसऱ्या खातीर कितलेशेच पॅरामिटर्स असता बजेटीचे मोस्ट ऑफ द पॅरामिटर्स जे आमचे बजेटीचे आसा जे सेंट्रल गव्हर्नमेंट नॉर्म्स घातल्यात त्या नॉर्म्सा प्रमाणे आसात एक दोन हांगा थंय म्हणजे हल्ले आसतले सो त्या खातीर डेफिनेटली आमच्या मुख्यमंत्र्याचे अभिनंदन करता आणि ही बजेट डिस्ट्रिब्युशनय करताना त्यांनी सगळ्या डिपार्टमेंटाचो विचार केल्लो आसा म्हणजे गोंय फुडें कशें चलपाक जाय हाचो विचार करून ही त्यांनी बजेट एलोकेट केल्ली आसा आतांच म्हजे कलीग बाब रेजिनाल्डान तुमकां फिगर सांगलेले आसा जो आमचो टोटल एक्सपेंडिचर आसा तो अराउंड 26,631 क्रोर्स आसा आणि हातून जो रिपेमेंट करता म्हणजे आम्ही जे लोन घेतलं ते रिपेमेंट करता ते अराउंड 1,880 क्रोर्स पण हांव एक सांगता अकॉर्डिंग टू कॅग रिपोर्ट हाचो जो रिपेमेंट 1,880 आसा न्ही हो मातसो वयर वचपाक जाय कॅग ग्रुपान क्लियरली मेन्शन केला हो अराउंड 2,200 क्रोर जावपाक जाय कित्याक हो जर आमी रिपेमेंट जितलो करता तितलो हे फुडें आमकांच बरें पडटलें आमकां जे मेन कितें आसा न्ही आमकां रेव्हेन्यू सरप्लस आसा सो त्यामुळे आमचे डेलीचे जे सरकार चलोवपाक आसा आमकां खंय बॉरोवींग घेवपाची गरज ना आमचो एक्सपेंडिचर जर पळयशात जाल्यार तो आसता एक रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचर आणि दुसरो कॅपिटल आउटले रेव्हेन्यू एक्सपेंडिचरान आमचे जे पेन्शन्स वतात सॅलरीज वतात इंट्रेस्ट ग्रांट्स हे सगळे वतात आणि कॅपिटल आउटले जो आसा तो आमचो अराउंड वता तो जो वता तो हाका इट टू क्रिएट एसेट टू क्रिएट इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि ज्या सरकाराचो कॅपिटल आउटले बरो आसा म्हणजे ते सरकार प्रोग्रेस करता तुमकां जर सांगपाचें म्हटल्यार आमच्या सरकारान ची जी हे आसा कमिटेड एक्सपेंडिचर आसा हो बिलो द नॅशनल एवरेज आसा नॅशनल एवरेज आतांच जशें रेजिनाल्डान सांगलें ती अराउंड 50 आसा आणि आमच्या सरकाराचो जो कमिटेड एक्सपेंडिचर आसा इज अराउंड 46% तातूंतले 24% आसा ही सॅलरी आसा आणि पेन्शन आसा ती 22% आसा दॅट मिन्स कितें वी आर अगेन फॉलोइंग इन द पॅरामिटर म्हणून परत एकदा मुख्यमंत्र्यांचो अभिनंदन करपाचो की आपलो खर्च कसो आपल्या कंट्रोलान दवरुपाचो हे तांकां कळलेलें आसा फर्स्ट टायम अशी बजेट जाल्ली आसा की ताचेर जेंडर बजेटाचे हे स्टेटमेंट आसा म्हणजेच कितें की लेडीजा खातीर स्पेसिफीक तांकां कितलो एलोकेशन फंड्स केल्लो आसा तो म्हणजे थोडे जे स्किमी आसा ते 100% वुमेन स्पेसिफीक स्कीम आसा आणि ताचेर बजेट आसा अराउंड 332 म्हणजे आमचे सरकार लेडीजांक एम्पावर्ड कशें करता हाचेर भर दिता अराउंड 30 to 90% जे स्किमी आसा ते वुमेन स्पेसिफीक आसा आणि ताचेर बजेट आसा 1,650 आणि लेस दॅन 30% वुमेन स्पेसिफीक स्कीम ताचेर अराउंड 27 क्रोर आसा हे फर्स्ट टायम आमच्या बजेटीन हे केल्ले आसा आमच्या बजेटीचेर थोडे हायलायट पळयशीत जाल्यार आमी रुरल डेव्हलपमेंटाचेर भर दिल्लो आसा आणि हे रुरल डेव्हलपमेंट भर दितना आमी कितें केलां जे आमी जे सेल्फ हेल्प ग्रुप सदांच म्हणटा ह्या सेल्फ हेल्प ग्रुपा खातीर आमी अराउंड 18 CLF म्हणजे क्लस्टर लेवल फेडरेशनां तयार करपाची हे केला सरकारान तयार करपाचो विचार केला आणि तातूंत प्रत्येक क्लस्टर CLFान अराउंड 1,000 ते 1,500 सेल्फ हेल्प ग्रुपाचे मेंबर्स ग्रुप न्ही सेल्फ हेल्प मेंबर्स आसतले आणि हांच्या खातीर तांच्यांनी तांचे डेली लायव्हलीहूड करपाच्या खातीर स्पेशली गांवांतल्या बायलांनी तांकां एक ऑफिस आणि तांकां स्टाफ आणि ताचो जो फंडींग आसा तो आमचो सरकार करतलो म्हणजे तुमकां हांव कित्याक हे सांगता बायलां खातीर रुरल बायलां खातीर केल्ले आसा बायलां खातीर स्पेसिफीक स्किम्स केल्ले आसा तुमकां सगळ्यांक खबर आसतली हल्लीच जर तुमी पळयल्यार जाल्यार लायटीचे बील टॅरीफ वाडयला म्हणून सगळे लोक बोवाळ घालतात पण जर बील टॅरीफ जर वाडपाक जायना म्हणून कितें प्रयत्न करपाक आमच्या सरकारान तेचो विचार केल्लो आसा न्यू आनी रिन्युएबल एनर्जी ही कशी आमी यूज करतले म्हणजे रूफटॉप सोलर हे सगळ्या गव्हर्नमेंट ऑफिसांक आणि स्कुलांक घालपाचो सरकारान प्रयत्न केलो त्याच्यामुळे एनर्जी कन्झम्पशन हे जातलें म्हजो इतलोच रिक्वेस्ट आसा ही फक्त पेपरा पुरती रावपाची ना सो त्या खातीर आमच्या ऑफिसरांनी मिनिस्टरान सगळें सांगलेलें आसा आमचो मिनिस्टर जो एनर्जी पावर मिनिस्टर आसा तो पावरफुलच आसा एकदम सिनियर मोस्ट आसा पण तांणी आसली ताची जी सजेशन्स आसा ताचे जे आयडियाज आसात दॅट शूड गो डावन
मिनिस्टरान आमचे बुरेकर शूड फॉलो इट अप आणि जाता तितले हे सोलर जे इन्स्टॉलेशन करपाक जाय ते बेगीन करपाक जाय. आज तुमकां सगळ्यांक खबर आसा स्पोर्ट्स हो मेजर पार्ट जाल्लो आसा. स्पोर्ट्साक आमचो जो स्पोर्ट्स मिनिस्टर आसा स्वता स्पोर्ट्समॅन्स आसा. पोरू त्यांनी इव्हेंट गोंयान ऑर्गनायज केल्लो आनी तुमकां खबर आसा खंय जर इव्हेंट ऑर्गनायज करी जाल्यार थंय कितें तरी गफला आसता. इन हीज टेन्युअर अशें कांयच जावंक ना. सो आमच्या बजेटीन खेलो गोवा सेंटर हे प्रत्येक तालुका लेवल ऑर्गनायज करपाचें आमच्या बजेटीन मुख्यमंत्र्यान घातलेलें आसा. खूब बरी आयडिया आसा पण एट द सेम टायम खेलो गोवा सेंटर्स ही प्रत्येक तालुक्यान जावपाक जाय. आज वायट दिसता आज कितलीशीच वर्सां जाली आमी स्पोर्ट्साक सपोर्ट करता फंड करता पूण अजून कितल्याशा तालुक्यांनी कितल्याशा कॉन्स्टिट्युएन्सीनी सादे स्पोर्ट्स गेम खेळटलो जाल्यार आमच्या कडेन ग्राउंड ना. आणि रिझन कशें आसता तर गव्हर्मेंटाची जागा अवेलेबल ना. म्हजो इतलोच आसा हे अशे सादे एक्सक्यूज आमच्या असल्या सरकारान दिवन परवडना. हो एक्सक्यूज हो सदांच आसतलो. त्या खातीर खंय तरी एक स्टेप सरकारान घेवपाची आणि ही जागा एक्वायर करपाची. कदाचित जर आता डेव्हलप तो ग्राउंड करूंक जायना आता तालुक्या लेवल जागा एक्वायर करपाची आणि फुडल्या 4 वर्सांक थंय स्पोर्ट्स सेंटर डेव्हलप करपाचे. आज स्पोर्ट्स हॅज बिकम अ पार्ट ऑफ एव्हरीवन्स लायफ जाल्लो आसा. आज जो स्पोर्ट्सान सरकारी सेंट्रल गव्हर्मेंट सपोर्ट करता इतलो बरो करता पण आमच्या जर भुरग्यांक आमी बेजीक फॅसिलिटीज दिना. आज सादी स्विमींग पूल नासता तालुका लेवल किंवा कॉन्स्टिट्युएन्सी लेवल. सादे तुका इंडोर स्टेडियम नसतात तांकां खेळपाक नसता. कितलेशेच किलोमिटर तांकां ट्रॅव्हल करचें पडटा. थोडे ट्रॅव्हल करू शकता थोडे भुरगे एफोर्ड करू शकता थोड्यांची परिस्थिती नसता. सो हो जो सरकारान आमच्या मुख्यमंत्र्यान खेलो गोवा सेंटर्स घातला हाचेर एक टायम फ्रेम दिवपाची की बाबा ह्या तालुक्यान हे खेलो गोवा सेंटर जातले आमी अमक्या टायमाक सुरू करतले आणि फुडें आमी हे अशें सोंपयतले म्हणून एक हाचेर दिवपाची. फुडें सरतना जेन्ना आमचे ही जी बजेट आसा ती स्पेंड करपाक प्रत्येक डिपार्टमेंटाक फंडिंग दिल्लो आसा. तुम्ही जर पळयशात आमचे जे अर्बन डेव्हलपमेंट आसा थंय आमचे एकूच हे आमच्या बजेटीन कितें आसा जर तुम्ही नोटीस करशात जाल्यार सेंट्रल ग्रांट जो मेळपाक जाय तो तितलो मेळना. आतां हो सेंट्रल ग्रांट कित्याक मेळना जेन्ना सेंटर खंयचोय फंड दिता तेन्ना थोडे तांचे पेपर वर्क आसता थोडे तांचे क्रायटेरियाज आसता आणि ते क्रायटेरिया जर आमी ओबे करना जाल्यार डेफिनेटली सेंटर आमकां फंड दिवचो ना. म्हजी रिक्वेस्ट आसा आमच्या एडमिनिस्ट्रेशनाक आमच्या मुख्यमंत्र्याक रिक्वेस्ट आसा की मॅक्झिमम सेंट्रल ग्रांट गोव्यान कसो मेळटलो प्रत्येक डिपार्टमेंटांचे ते वेदर ते अर्बन डेव्हलपमेंट डिपार्टमेंट आसूं की खंयच्याय डिपार्टमेंटाचे आसूं आणि तो आमी कसो युटिलायज हाचेर आमच्या एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिसरांनी लक्ष दिवपाची काळाची गरज आसा. कित्याक हो जितलो ग्रँट मेळत तितलो आमकां गोंयचे डेव्हलपमेंट करपाक खुबशें बरें जातलें. आमकां तुमी खबर आसा आमकां डेफिनेटली जेन्ना आमकां जो इनकम रेव्हेन्यू येता हो आमकां जीएसटीच्यान येता सेल टॅक्सान येता टॅक्सीस ऑन व्हेहिकल येता एक्सायजान येता. एक्सायजाचो आमचो जो इनकम आसा तो अरावंड 14% वाडलेलो आसा. हातून हांव नको एक्सायजाचो इनकमान म्हणजे ही बरी गोष्ट की वायट गोष्ट ही तुमी डिसायड करची पूण 14% वाडलेलो आसा. जेन्ना स्पेंडींग येता जर तुम्ही आमी जर कंपेर करीत स्टेट वायज एक्सपेंडिचर ऑन की सेक्टर जाल्यार एज्युकेशनाक जो स्पेंडींग आसा ऑन एन एवरेज ऑफ ऑल द स्टेट इन इंडिया इज अरावंड 14.7%. वी आर क्वायट पार विथ इट. आमी एज्युकेशनाचे तितले स्पेंड करता पुरो आमी 14.5% करता विच इज क्वायट गुड. म्हणजे दॅट मिन्स वॉट आमचो सरकार इज कन्सर्न अबाउट एज्युकेशन. हेल्थाचेर करशीत जाल्यार आमचे ऑन एन एवरेज सगळ्या स्टेटींनी 6.2 आमी 8.4% करता. पण हांव इतलेच सांगता हो जेन्ना हेल्थाचेर स्पेंडींग करता तेन्ना इट शूड नॉट बी द स्पेंडींग ओनली ऑन Apex Institute, that is medical college. I welcome that ki medical college being a tertiary institute, being an academic institute, we should spend more. But at the same time, we need to spend on peripheral community health centers. आज आमचे कितें जाला आसा community health centeran आज आमचे infrastructure आसा. House by under half an hour, sitting of the house by under half an hour.
The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by half an hour. Those in favor may say aye. Aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The sitting of the House is extended by half an hour. सो जेन्ना हेल्थाचेर उलयतना जो एक्सपेंडिचर आमी बाकीच्या स्टेटीपेक्षा चड करता हे क्लियर कट हांगा आसा. बाकीच्या एवरेज जी आसा ती 6.2 आसा. वी आर स्पेंडींग अराउंड 8.4%. दीस 8.4% ऑफ द टोटल एक्सपेंडिचर. म्हाका इतलेंच सांगपाक जाय, जी आमची कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आसा, आज थिसर मेजर इश्यू जो आसा तो स्टाफाचो आसा. वेदर इट इज अ नर्स, डॉक्टर्स, कन्सल्टंट, सुपर स्पेशलिस्ट किंवा डायलिसीस सेंटर्स. आज जर कशें आसा, इन्फ्रास्ट्रक्चर आसलो म्हणून हॉस्पिटल चलना. आज जर एक हॉस्पिटल चलयतलो जाल्यार देर इज समथींग कॉल बेड टू नर्स रेशो आसता. दॅट रेशो हॅज टू बी मेन्शन. जर तो रेशो मेंटेन करूं ना जाल्यार क्वॉलिटी सर्वीस आमी दिवंक शकना. केन्ना केन्ना जर आज आमचे कम्युनिटी हेल्थ सेंटर बिचोले असल्या प्लेसीर जंय स्ट्रेंथ आसा 11 सिस्टर्स आनी थंय एक्चुअल सिस्टर फक्त 5 किंवा 6 आसात. एक इमर्जन्सी पेशंट जर आयलो कॅज्युअलिटीन जाल्यार त्या पेशंटाक एकच सिस्टर आसता हू मॅनेजीस कॅज्युअलिटी, हू मॅनेजीस ओपीडी, हू मॅनेजीस ड्रेसिंग. सो बेसिकली कितें करतली, जेन्ना इमर्जन्सी पेशंट आयलो जाल्यार ती सिस्टर कॅज्युअलिटीन वता. जो ड्रेसिंगाक 10 पेशंट येता ताका 1 पर्यंत थंयच रावचें पडटा. ओपीडी थिंगा कन्सल्टंटाचे एफेक्ट जाता. आज जे एक्सरे टेक्निशियन आसात, पॅथॉलॉजी टेक्निशियन आसात, दे आर वर्किंग लायक अ गव्हर्नमेंट ऑफिस. 9 to 6 जॉब. ते सकाळी येता 9 आणि सांजचे 5:30 वतात. दॅट मिन्स कट हे ऑफिस का हॉस्पिटल. जर हॉस्पिटल आसा जाल्यार थंय 24/7 सर्वीस जायी. एक्सरे तुका रातचो जर एक्सिडंट जालो आणि जर एक सादो एक्सरे काडपाक जाय टू रूल आउट फ्रॅक्चर जाल्यार त्या पेशंटाक आमी काडटात कम्युनिटी हेल्थ सेंटर काडटा आजिलोन धाडटात. आजिलोचे लोड वाडटा नाल्यार आजिलो काडून जीएमसी धाडटा. हो अननेसेसरी लोड एक एकाडेमीक इन्स्टिट्यूशनाचेर धाडप हे गोंय असल्या स्टेटीक सोबना. कित्याक ह्या एकाडेमीक इन्स्टिट्यूशन आमचे गोंयचे दोतोर तयार जातात आणि ह्या जर दोतोरांक जर बरें शिकपाक जाय जाल्यार तांकां डेफिनेटली आमी तसो इन्फ्रास्ट्रक्चर प्रोवायड करपाक जाय. तशें आमी तांकां बाकीचो सपोर्ट प्रोवायड करपाक जाय. इफ दे आर बिजी इन हँडलिंग ऑल दीस थिंग्स ते केन्ना शिकतले. तांकां केन्ना तांच्या कन्सल्टंटांक शिकोवपाक टायम मेळटलो. सो त्या खातीर ही जी पेरिफरल सगळी कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स आसात थिंगा एक्सरे टेक्निशियन, पैथोलॉजी टेक्निशियन should be 24/7 and they should be available on every day. It should be not be like Monday to Saturday. Saturday to Sunday कितें लोक सीक जायनात अशें कितें घातलेलो आसा, रूल आसात. आज आमचे कडेन इक्विपमेंट आसता कम्युनिटी हेल्थ सेंटरान पण ते इक्विपमेंट चलोवपाक कोण नासता. आज आमचे कडेन कन्सल्टंट ना आनी टायम अगेन एंड अगेन जशें मायकल बाबान सांगला हांव ह्या तिसरी म्हणजे ही जुलयान आता हे 3rd जुलय 22तल्यान हांव हांगा ह्या असेंब्लीन होच इश्यू उलयता आनी ह्या इश्यूचेर उत्तर कितें मेळटा कांयच ना. उत्तर फक्त एश्युरन्स, रिजल्ट कांयच ना. सो म्हज्या मुख्यमंत्र्याक आव्हान, आमच्या हेल्थ मिनिस्टराक आव्हान की असल्या बारीक बारीक गोष्टीन त्यांनी पळोवपाचे. आज बारीक गोष्टीतच क्वालिटी येता, ओव्हरनायट क्वालिटी कशीच येवपाची ना. आणि हे बारीक गोष्टी जे असता हे सामान्य मनशाक लागता. आज आमचो दुसरो इश्यू आसा ट्रान्सपोर्टेशनाचो. आज आमी सदांच आमचो चेअरमॅन कदंबाचो आमचे कडेन बशी मागता, तो म्हणटा आपल्या कडेन बशी ना. हे बशी कोण ऑफरता? कदंबा बशीस तुम्ही आमी ऑफरता ना. आमकां सरकारान गाडी दिल्यात. आमची भुरगीं ऑफरतात ना कित्याक वी कॅन एफोर्ड. आमची भुरगीं वतात प्रायव्हेट गाडयेन. सामान्य मनीस ऑफरता. सामान्य मनशाची गरज कितें आसता? आज हे आमी सरकार कोणा खातीर चलयता? तर सामान्य मनशाची गरज असता फक्त त्याचे हॅपीनेस लायज इन स्मॉल स्मॉल थिंग्स. सकाळी आपल्या घरात कदंबा बस मेळ्ळी, तो बाबडो घरांतल्यान भायर सरता आनी ताका सडनली रियलायज आज कदंबा बस येवचीच ना, काल येयल्ली 4 दीस फुडले येनात ना. हांव जाणा की कदंबा बशी हे खूब जुने जाल्यात. स्क्रॅप करपाक जाय अकॉर्डिंग टू रूल विच इज एब्सोल्युटली करेक्ट. पण म्हजें एकूच मत आसा, आमची जी ही बजेट आसा हे जे बारीक बारीक इश्यू आसा हांकां अलोकेट करपाक जाय. नुस्तें अलोकेट करून न्हय तर ती रिजल्ट दिसपाक जाय. आय वेलकम म्हणजे आमच्या मुख्यमंत्र्यान म्हणजे सांगला त्यांनी रिवॅम्पिंग ऑफ एंटायर कदंबा फ्लीट बाय बॅटरी ऑपरेटेड इलेक्ट्रिकल व्हेकल थ्रू IIT ग्लोबल एल्युमिनाय हब at the cost of ₹700 crore. I welcome this. I am really happy की हे त्यांनी केल्लें आसा. पण हांव रिक्वेस्ट करता आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक 5 मिनटां दियात सर. कोण ना आनीक 2 जाण आसात. सो
आनीक 4 जाण उरलेले आसा तातूंत. हांव रिक्वेस्ट करता की आमच्या ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टराक जाता तितले बेगीन हो कदंबाचो इशू. आय एम शुअर ऑल MLAs सिटींग हियर विल एग्री की प्रत्येकाक ते बाय आमचे डॉक्टर देविया राणे जावं प्रेमेन जावं सगळ्यांक कदंबा बशीचो प्रॉब्लेम आसा. आमचो चेअरमॅनूय बरो, आमचो मिनिस्टरूय बेस्ट, सिनियर लिडर, व्हेरी प्रॉम, व्हेरी गूड, पण खंय तरी अडकता, खंय तरी अडकपत. आमी जर तांकां लोकांक सोल्युशन जाल्यार लोक वतले खंय. सो त्या खातीर हे सोल्युशन जे करपाक जाय ते आमी सिरियसली घेवन करपाक जाय, हे नुस्तें घेवन करपाक जायना. हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता की तांणी बिचोलीचो बस स्टँड कंप्लीट करपाक 20 crore एलोकेट केला. पण हांव एट द सेम टायम सांगता आमचे GSIDC मातसो बाबा न्हू तेतून लक्ष घालात, नाजाल्यार तुमचे जे प्रोजेक्ट आसत ते सोंपपाक आमदाराचो एक टेन्युअर लागना, 2-2 टेन्युअर लागता, अशें जावपाचें न्हू. अकॉर्डिंग टू मी प्रॉमिस केल्यात अंदू करता म्हटल्यार बजेटीन फंड्सूय अलॉट जालात ते बेगीन करपाचे. हांव ZP मेंबर्स आसा तांचो हॉनोरियम रिवायज करपाचो म्हणून बजेटीन घातलेले आसा. हे खूब बरें डिसिजन आसा. आमचे जे ZP आसात खुबशे जाण आमचे ZP जावन हांगा आमदारूय जाल्ले आसात. ZP म्हणजे तो ऑलमोस्ट हाफ मतदारसंघ सांबाळटा, तांकां तितलो हॉनोरियम मेळना, गरज आसा. आज जशी आमकां जशी प्रत्येक मतदारसंघातली कोणाचे बरे जावं की वायट फंक्शनां आसतात, कोणाचे लग्न आसता किंवा कोणा वायटपणाचे आसता, तशें तांकांय आसतात, तांकांय म्हणून खंयचो फंड आसतलो. सो दे शूल गेट अ हॉनोरियम तेंचे रिवायज जावन आनी ते बरें जावपाक जाय. इट इज व्हेरी गूड. कित्याक अशें जर करीत जाल्यार आमी ही सिस्टम, इट शूड बी नॉट ओन्ली MLA, ZP. हल्लीच हांव आमच्या कॅबिनेटान आमच्या पंच आनी सरपंचांची हे वाडयल्ली आसा, हॉनोरियम वाडयल्लो आसा. आय वेलकम दॅट. इट इज रियली अ गुड डिसिजन. आय रियली थँक आमच्या मुख्यमंत्र्याक. आमचो मुख्यमंत्री तसो कशें आसता, बारीक बारीक गोरी चिंतता, तो खरी सदांच पॉझिटिव्ह आसता, नेगेटिव्ह म्हणून केन्ना नासता आनी गूड सजेशन आसता ताका. सेकंडली भाऊसाहेब बांदोडकर आमचे गोंय राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री, तांचे मेमोरियल मिरामार रिनोवेट करपाक 10 कोटी केल्लें आसा. खूब बरें आसा. भाऊसाहेब बांदोडकरांचें नांव हांव सदांच याद करता, कित्याक तांच्यामुळेच आज आमी शिकलेले आसा. तांणी गांवांनी शाळा सुरू केल्ल्यो आसा. फक्त हे शाळा त्यांनी बाबड्यान सुरू केल्ले, पण केन्ना केन्ना हे शाळेंची जर स्टेट पळयत जाल्यार खूब दुखता. आतां म्हाका कळना हे शाळेंची स्टेट अशी कित्याक. खंयचे तरी फोटो येता आनी त्या शाळेचेर वयर ग्रीन कवर आसता. हे एज्युकेशन डिपार्टमेंटाच्या प्रॉब्लेमा खातीर आसता काय PWDच्या डिपार्टमेंटा खातीर? कोण रिस्पॉन्सिबल आसता हे गोष्टी? काय ते हेड मिस्ट्रेस ती बसता तिका खबर नासता ही शाळा कशी आसा ती? कोणी कोणाक लेटर बरोवप आसता? हे आमचे खंय तरी एडमिनिस्ट्रेशनान हो घोळ आसा. हो मातसो बेगीन क्लियर जावपाक जाय. कित्याक एक लक्षात दवरपाक जाय, आतां आनी आमच्या कडेन नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसी येयला. आमचे सरकार प्रयत्न करीत आसा. नॅशनल एज्युकेशन पॉलिसीन फॉर्म्युला कसो आसा 5-3-3-4. म्हणजे कशें, नर्सरी, लोअर KG, अपर KG, फर्स्ट 2 एक ग्रुप, सेकंड थर्ड फोर्थ एक, आणि 5th 7th 8 आणि 9th 10th 11th 12 असे 4 ग्रुप केल्ले आसात. आता ही आमी इंट्रोड्यूस करतात. आमचे सरकार प्रयत्न करता. आमचो मुख्यमंत्री एज्युकेशन मिनिस्टर आसता, मिटींग घेतात प्रत्येक डिपार्टमेंटाक. म्हाका एकूच विचारपाक जाय, हे सगळे करतना आर अवर स्कूल, वेदर इट इज प्रायवेट ऑर ग्रांट इन एड स्कूल, इन्फ्रास्ट्रक्चरली आर दे केपेबल ऑफ हँडलिंग डुईंग दीस? सरकाराचो असो फुडें कितें तरी आयडिया आसा की स्टेट लेवल किंवा तालुका लेवल एक क्लस्टर एज्युकेशन कितें कॉम्प्लेक्स सुरू करपाचो? हाचेर सगळ्याचेर विचार करून हाका बजेट घालची पडटा. हांव म्हाजे कडेन उलोवपाक खूब आसा. म्हाका सगळ्यान एक व्हडलो जर गोश्ट दुखता, आनी ही सगळ्यांक दुखता हांगा आसा तांकां, आनी प्रत्येकाक फेस जाता, आनी प्रत्येक जेन्ना आमदार किंवा मंत्री आपलो दरबार घेता तेन्ना एकूच प्रश्न आसता, एम्प्लॉयमेंट. खंयचीय जशी एडवर्टिजमेंट आयली काय दुसरे दिसा घेवन येतात आपणाक हो जॉब जाय म्हणटा. आमची बजेट अशी जावपाक जाय की एम्प्लॉयमेंट पॉलिसी जावपाक जाय, एम्प्लॉयमेंट रिव्हॉल्युशन जावपाक जाय, आनी बजेट शूड मूव अराउंड दॅट. हांव आमच्या मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता. त्यांनी स्किलिंग, अपस्किलिंग, रिस्किलिंग हे सगळें करपाक केला. आमचो तुमकां एक सांगता, एक सेन्सस आसा, पिरियडिक लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट released by Union Ministry of Statistics and Program Implementation in the year 23 has indicated Goa's unemployment rate at 9.7% of all age group. And this is supposed to be the second
highest unemployment rate. 7% is this, which is really bad. And तुमकां खबर आसा आमचे according to Goa population survey conducted in the year 2011, the literacy rate in Goa was 88.7%. आणि आमचो मुख्यमंत्री सदांच हो 100% जावचो प्रयत्न करता आणि प्रोबेबली आता जालो आसतलो. द इश्यू कितें आसा? एम्प्लॉयड, एज्युकेटेड, अनएम्प्लॉयड इज अ बिग रिस्क फॉर सोसायटी. क्रायम रेट वाडटा, ड्रग पेडलर्स वाडटा, सगळें कित्याक? तर आमचो भुरगो आज एज्युकेटेड आसा आणि अनएम्प्लॉयड आसा. सो त्यामुळे आमचे अशे पॉलिसी जावपाक जाय, वेदर आमची इंडस्ट्रियल पॉलिसी आसूं किंवा न्यू इंडस्ट्रीज हाडपाचे आसूं गोंयांत, अशें आसूं जाय एम्प्लॉयबिलिटी, एम्प्लॉयमेंट कशें वाडटलें तें आसा ताचेर भर दिवपाची खूब गरज आसा. नाजाल्यार कितें जातलें? व्हडली गजाल वायट कित्याक दिसता? ओदू म्हाका दिसता मायकल बाबान म्हाका दिसता म्हटलें की आमचो जो बरो बरो इंटेलिजंट जो भुरगो आसा, ब्रेन ड्रेन जातलो, विल गो आउट ऑफ अवर दिस थिंग गोवा. तो खंय तरी भायर वतलो जॉबा खातीर, आमी ताका स्टॉप करूं शकनात आनी रावतले कितें मागीर गोव्यान? सो आमचो जो एम्प्लॉयमेंट जो आमी कसो वाडयतलो ताचेर कितें विचार करपाक जाय जाल्यार इट हॅज टू बी वी नीड टू बी व्हेरी व्हेरी सिरियस अबाउट इट. सगळे जाण ह्या गोष्टीक म्हाका एम्प्लॉय करतले. आय कॅन ओन्ली टेल यू, म्हाका हांगा उबे रावन हे भाशण दिवपाक खूब इजी. हेचो अर्थ मुख्यमंत्री किंवा खंयचो मंत्री प्रयत्न करपाक अशें म्हाका खूब इजी हे भाशण दिवपाक. पण म्हजें एकूच म्हणणें आसा, आमी जर कितें तरी जर एग्रेसिवली सुरू केलें, देर वील बी सम इम्प्रुवमेंट. लेट दॅट बी इम्प्रुवमेंट बी 5%. वॉट इज रॉंग इन दॅट? लॉस कितें जावपाचोच ना. पण हेचेर काळाची गरज आसा विचार करपाची. कशें आमी इंडस्ट्रीजांक हे दितले, ऑफर्स दितले, कितें आमी तांकां कशें टॅक्स हॉलिडेज दितले, वॉट कॅन वी गीव? आय नो इट इज व्हेरी डिफिकल्ट. हांवूच सांगता खूब डिफिकल्ट. कदाचित आमी त्या खुर्चेर बसलेले आमी करपाक जावचें ना. पण तरी पूण ह्या हाचेर विचार करपाची खूबशी गरज आसा. म्हजो एक रिक्वेस्ट आसा, जे आमचे डिपार्टमेंट ऑफ प्लॅनिंग, एकच मिनट, प्लॅनिंग एंड स्टॅटिस्टिक्स आसा, हाची जो डेटा आसा हो प्रॉपरली गॅदर करपाची गरज आसा. खुबशे फावटी कितें जाता न्ही, आमकां खंयचे गोश्टीची सिरियसनेस कळना. तर कित्याक? आमच्या कडेन डेटा करेक्ट नासता. एंड इफ यू नोटीस, आमच्या कडेन डेटा जर ना, आतां हांव तुमकां सांगलें आमचे गोव्याचो कमिटेड एक्सपेंडिचर इज बिलो द नॅशनल एवरेज, विच इज व्हेरी गुड. तर कित्याक? देर इज अ डेटा ऑफ ऑल द स्टेट्स आनी त्या खातीर तो आमचो कमी आसा. वी शूड बी 50%, आमचो अराउंड 46 आसा, विच इज व्हेरी गुड आसा. आमी आतां जशें सांगलां, वॉटर सप्लाय आनी सॅनिटेशनाचेर आमी खुबशे हें करता, इलेक्ट्रिसिटीचेर करता, पण आमच्या लोकांचे अजूनय खूब प्रॉब्लेम आसा. आतां म्हाका कळना आमी इलेक्ट्रिसिटीचेर इतले 1000 कोटी मोडटा आनी कित्याक प्रॉब्लेम आसा. थोडे गोष्टी प्रॉब्लेम केन्ना सॉल्व जावचे ना. दीस इज ऑन गोईंग प्रोसेस. सगळेच जर प्रॉब्लेम ह्या टर्माक सॉल्व जाल्यार फुडल्या टर्माक कशें आसतलें? पण आमी ज्या डायरेक्शनान वता ती डायरेक्शन करेक्ट आसा काय प्रॉब्लेम सॉल्व करपाक, हाचो विचार करपाक जाय. आनी हे जर आमी विचार करीत जाल्यार डेफिनेटलीच आमचें जें गोंय आसा, माणकुलेशें गोंय आसा आमचे सगळ्यांचें, तें डेफिनेटली बरें इम्प्रूव जातलें. आमचें बरें गोंय आसा हें आनीक इम्प्रूव जातलें, इतली आशा बाळगता आनी देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. Honorable Member Prem Sheth, just please keep it brief. Speaker sir, Honorable Chief Minister Sri Pramod Sawant यांच्यानी जे 2024-25 सालाचे जे बजेट मारला तेजेर डिस्कस करपाक उबो रावल्लो आसा. स्पीकर सर, आमच्या माणकुल्या गोंयान जे लोक एकदां येता ते परत वचोंक सोदिना. हेजें कारण म्हणजे हें गोंय आनी गोंयांतलें जें वातावरण हें लोकांक मानावलेलें आसा. आनी एक मुख्य कारण म्हणजे जे गोंयांतले राजकर्ते आसा, ज्यांच्यांनी हो एक एडमिनिस्ट्रेशन जे हांगासर दवरता ते लोकांक मानवता. म्हणून हांव आमचे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत यांच्यांनी जे 2024-25 साला खातीर जे बजेटरी प्रोविजन केल्लें आसा तितून समाजांतल्या चडशा घटकांक न्याय दिवपाचें, दिलासा दिवपाचें काम केल्लें आसा. म्हणून हांव पयल्या सुवातीचेर माननीय मुख्यमंत्र्यांचें हांव अभिनंदन करतां. स्पीकर सर, आरोग्य हें सगळ्यांत म्हत्वाची गोश्ट आसा आनी आरोग्या खातीर जी तरतूद आमच्या सरकारान केल्ली आसा ही भरीव तरतूद
पळयल्यार गेल्यार खूब बरी आसा. पण जी एक गोश्ट हांव एक सभागृहाच्या निदर्शनाक हाडूंक सोदतां आनी ती आमचे माननीय सदस्य श्री चंद्रकांत शेटये यांच्यांनी सांगलें, जी गोश्ट आमकां आरोग्याच्या दृश्टीन GMCन मेळटा ती भयंकर अशी बरी आसा आनी ह्यो सुविधा सगळ्यो आमच्या गोंयानूच अश्यो बरे पर्यंत मेळटा अशें हांव सांगूंक शकता. पण जी लॅकिंग्स आहा CHC कडेन PHC कडेन ते आतां डॉक्टर चंद्रकांत शेटयेन उलयलें, हांव परत उलयना. पण ह्या गोश्टीचेर थोडोसो भर दिवन CHC लेवलाचेर PHC लेवलाचेर थंय फॅसिलिटी आहा न्हू ते वाडोवपाक जायो, जेणे करून जे लोट GMCचेर पडटा तो लोट खंय तरी डिस्ट्रिब्यूट जावपाक जायो. आतांच जें सांगलां तें तंतोतंत खरें आसा. जे CHC सेंटराचेर इतली सुविधा आसता पण स्टाफ नासता. हे कमतरता जी आसा ती भरून काडपाक लागून आमचें सरकार वावुरतलें अशी एक आस्त बाळगता. स्पीकर सर, PWD खात्याचेर उलयता आसतना वॉटर सप्लाय जे उदकाचे पुरवठो आमकां मेळपाक जायो, आमच्या गोंयान जास्तीन जास्त उदक लोकां पर्यंत पावता आनी ते डेली पावता असो अंदाज आसा. पण काही ठिकाणाचेर स्पीकर सर 2-2 दिसांनी 3-3 दिसांनी उदक येता आनी हेका लागून थोड्या लोकांक त्रास जाता. आतां ही जर सुविधा वाडयतलो जाल्यार जे इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट करपाक जाय, जे ग्रावंड वॉटर रिजर्वर बांदपाक जाय, जे वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट घालपाक जाय, हे करपाक लागून हांव स्पीकर सर मान्य मुख्यमंत्र्याक अर्ज करता की ज्या ज्या जाग्याचेर फॉर एग्जाम्पल मया सारक्या गांवांत ज्या जाग्यार आमचे चोडण पंचायत, नार्वे पंचायत हांगासर 2 दिसांनी एक फावटी उदक येता, पण त्या जाग्याचेर आमकां उदक कंटिन्यूस डेली दितलो जाल्यार आमकां एक वॉटर ट्रिटमेंट प्लांट आनी ग्रावंड वॉटर रिजर्वर टँक्स अशा तरेचे प्रोविजन करचें पडटलें. हें करपाक लागून हांव माननीय मुख्यमंत्र्यांक विनंती करतां. स्पीकर सर, आमच्या सरकारान एग्रीकल्चर सेक्टरान खूब प्रगती केल्ली आसा. ज्यो स्किमी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक दितात ह्यो येवजणेच्या अंतर्गत आमच्या सेल्फ हेल्प ग्रुपांक भाजी उत्पादन करपाक लागून 1 लाख रुपया पर्यंत अनुदान दिता. हे आमच्या गोंयानूच जाता हे हांव म्हाका सर नमूद करपाक खूब आनंद जाता. स्पीकर सर, तशेंच जी आमच्या गोंयांतली खाजन शेतां आसा ही खाजन शेतां सांबाळून दवरपाक लागून आमच्या गव्हर्मेंटान जो खाजन बांदपाक जे खर्च केल्लो आसा हो खूब गरजेचो आसा आनी हितून आनीक थोडीशी वाड करून जे जीर्ण जाल्लेले बांद आसात आमच्या गोंयान ज्या ज्या जाग्यार अशी खाजन शेतां आसा हे बांद जीर्ण जाल्ले आसा हेजी सगळ्यांची पाहणी करून प्रत्येक आमचे सदस्य आपल्या मतदारसंघाचे रिक्वायरमेंट आहा ते सरकारा पर्यंत हाडटा आनी हे जीर्ण जाल्लेले बांदपाक लागून स्पीकर सर थोडेशे आनीक देस्पेस आमच्या सरकारान करचो आनी हे बांद परत रिवॅम्प करचे अशी एक म्हाका सूचना करपाची आहा. स्पीकर सर, टुरिजम सेक्टरान आमचे सरकार बरें काम करीत आसा. जे एक नवी योजना केल्ली आसा होम स्टे आनी ब्रेड एंड बेटर पॉलिसी म्हणजे इंटरलँड टुरिजम बूस्ट करपाक लागून आमच्या सरकारान जी ही स्कीम केल्ली आसा की एखादो टुरिस्ट स्पॉट जर आसलो जाल्यार त्या स्पॉटाचेर लोक होम स्टेन रावपाक सोदता आनी हो होम स्टे आमच्या लोकांचो जे लोकल रेजिडंट्स आहा तेंच्यांनी ते करूंक शकता. अशा तरेची एक ही पॉलिसी जी केल्ली आसा होम स्टे अँड ब्रेड बेटर पॉलिसी ही आमच्या लोकल लोकांक फायदेशीर आसा आनी ही पॉलिसी करून जर एखादो टुरिस्ट स्पॉट आसा त्या जाग्यार वयल्या लोकांनी जर फायदो घेतलो जाल्यार हेजे एम्प्लॉयमेंटाक लागून खूब बरी सवलत मेळटली. स्पीकर सर, रिगार्डींग वॉटर सप्लाय हे जे डिपार्टमेंट आहा स्पीकर सर, ह्या डिपार्टमेंटान 675 कोटीची भरीव अशी तरतूद करता आनी जो खर्च फ्लड कंट्रोल प्रोग्रामाक वापरता तो थोडोसो वाडोवन ह्या कामा खातीर वापरपाचो अशें हांव सभागृहा फुडें विनंती करता. स्पीकर सर, कित्याक आतां ग्रामीण भागांतले जास्तीन जास्त जे भाग आसता
हे सगळ्या कडेन नदी आसतात आनी तो ओवरफ्लो जाल्या नंतर आतां ह्या फ्लड सिच्युएशन जालां. जे फ्लड सिच्युएशन जाता ते कंट्रोल जर करतलो जाल्यार नियमीतपणे डिसिल्टिंग बीन करप हें खूब गरजेचें आसता. तर वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंट जें आमचें आसा ते हे सगळे काळजी घेता, पण हेजें नियमीत जर इन्स्पेक्शन केलें, फाटलो रिकॉर्ड चॅक केलो, डेप्थ चॅक केले आनी फ्लो कसो आसतलो हेजी जर स्टडी केली जाल्यार हे फ्लड कंट्रोल सिच्युएशन जें आयज उद्भवलेलें आसा हे फ्लड कंट्रोल आमी कंट्रोल करूंक शकता. स्पीकर सर, हांव सांगपाक सोदतां की जें बजट हे फ्लड कंट्रोल सिच्युएशन कंट्रोल करपाक दवरलेलें आहा तें थोडेशें वाडोवन प्रत्येक भागांनी जशी गरज आसतली तशें इन्स्पेक्शन करून ह्या डिपार्टमेंटाच्या अंतर्गत डिसिल्टिंग जें गरज आसता तें करप हें खूब इम्पॉर्टंट आहा. स्पीकर सर, ट्रान्सपोर्ट रुरल पंचायतींनी स्पीकर सर रुरल पॉप्युलेशन ज्या जाग्यार आसा थंय आपल्या रुरल लोकांक जो ट्रान्सपोर्टेशन आहा तो फक्त आतां आदारीत आहा तो फक्त कदंबाचेर. आनी आयज पळयात सरकारान आमच्या म्हजी बस योजना केली. आमच्यो कदंबा बसीस कमी जाल्यो कित्याक त्यो स्क्रॅप करच्यो पडल्यो. 15 वर्सां जाले म्हणून त्यो स्क्रॅप करच्यो पडल्यो. त्या कदंबाक रिप्लेस करपाक लागून दुसऱ्यो इलेक्ट्रीक व्हेकल्स दिल्यो पण ते अजून सुरू जावंक ना. हेच्या बदलाक जी आमच्या सरकारान एक म्हजी बस योजना केली त्यो बसी इम्प्लिमेंट जावपाक लागून थोडोसो वेळ लागलेलो आसा. हांव विनंती करता माननीय मुख्यमंत्र्यांक की जर कदंबा बसीस येवपाक लेट जाता, उशीर जाता जाल्यार आमच्या ह्या ग्रामीण भागांनी ह्यो म्हजी बस योजनेच्या अंतर्गत ह्यो बसी चालू करच्यो जेणे करून आमच्या रुरल विद्यार्थ्यांक किंवा रुरल आमचे जे लोकल्स आसतले तांकां मिन्स ऑफ ट्रान्सपोर्ट हो बरो सुविस्कर जातलो अशें सांगपाक सोदता. स्पीकर सर, स्पीकर सर, आमचे फायर आनी इमर्जन्सी डिपार्टमेंट गोंयांत बरें काम करता आनी काल तेजो एक नमुनो आमकां पळोवपाक मेळ्ळो. जे एक 100-150 वर्सां पयलींचें झाड आमच्या बिचोले बस स्टँडार हांगासर आसलेलें अशें हें झाड पडोवन एक गाडी तेच्या पोंदार ट्रॅप जाली आनी भितर 3 पॅसेंजर आसले. तांकां काडटा आसतना 2 मनशांक इजिली काडले आनी तिसरो जो मनीस भितर ट्रॅप जावन उरलेलो ताका काडपाक लागून 4:45 वरां लागलीं. आनी आयज ह्या डिपार्टमेंटान सुखरूपपणे ताका ते काडल्या बद्दल ह्या फायर आनी इमर्जन्सी सर्वीस ह्या डिपार्टमेंटाचें हांव अभिनंदन करतां. तशेंच सरकारा कडेन विनंती करता आमच्या बिचोले तालुक्यांतले फायर आनी इमर्जन्सी स्टेशन तशेंच वाळपयचें फायर आनी इमर्जन्सी स्टेशन आनी वास्कोचें इमर्जन्सी स्टेशन हे बांदपाक सरकारान घेतलेलें आसा. ह्या व्यतिरिक्त ज्यो सुविधा आमकां मेळपाक जायो आमच्या बिचोले सब स्टेशनाचेर ज्यो 2 इमर्जन्सी व्हेकल्स आसा ती खंय तरी आमचो तालुको लांब आसल्या कारणान 25 किलोमिटर आसल्या पर्यंत तो ताका उसगांव पर्यंत वयचें पडटा आनी हेवटेन जर तेवट्यान गेल्या नंतर हेवटेन जर इमर्जन्सी दोनूय जाग्यार येयली जाल्यार कदाचित त्यो इमर्जन्सी व्हेकल पावना. म्हणून आमकां आमच्या डिस्ट्रिक्ट मिनरल फंडानसून आमी व्हेकल सुद्दां प्रोवायड करपाचें एक प्रोविजन सरकारान केल्लें पण ते बेगीन करपाक लागून हांव सरकारा कडेन अर्ज करता की ही जी इमर्जन्सी व्हेकल्स जी आसतली तांकां ते बेगींतल्या बेगीन दिवची. स्पीकर सर, रिगार्डींग हँडीक्राफ्ट स्पीकर सर, आमचें सरकार सगळ्या स्तराच्या लोकांक म्हणजे जे कितें आमचें सांस्कृतीक दायज आहा तें टिकोवन दवरपाक लागून खूब काम करता. आनी म्हाका अभिनंदन करीन दिसता आमच्या सरकाराचे माननीय मुख्यमंत्र्याचे ज्यांच्यांनी मुख्यमंत्री हस्तकला आधुनिकरण योजना जी केली हितून 90% सबसिडी कितें तरी काम करतलो आनी ते अवजार घेतलो जाल्यार सबसिडी दिवपाक लागून जे एक योजना केल्ली आसा हे सबसिडीक लागून आमचे बरेचशे नवयुवक हे काम करपाक लागून तो पारंपारीक धंदो आसूं किंवा तो जो आर्ट जाका जे खबर आसा ते आर्ट तो धंद्याच्या रुपान कन्वर्ट करपाक लागून तो ज्या सरकाराची जी उपलब्धता आसा हे घेवंक शकता. हेका लागून हांव सरकाराचें अभिनंदन करता. स्पीकर सर, मायन्स डिपार्टमेंटान आमच्या सरकारान जे मायनींग चालू करपाक लागून मायनींग ब्लॉक्स ऑक्शन केले
ताका लागून हांव माननीय मुख्यमंत्र्याचें पयलें अभिनंदन करता. जे मायनिंग ब्लॉक आमच्या मय मतदारसंघातले आसा तितले 4 ब्लॉक पयलीं सुरवातीक करून आमकां तेंच्यांनी एक दिलासो दिलो. तशेंच हांव स्पीकर सर ह्या सभागृहाक एक लक्षांत हाडून दिवपाक सोदतां, जे मायनर मिनरल्स आहा आनी सँड एक्सट्रॅक्शन आहा हो विशय गंभीर जाल्लो आहा गोंयांत. आमच्या सरकारान एक घोशणा केल्ली की हे सगळें आमी कायदेशीर करतले आनी जे इम्प्लिमेंटेशन आहा ते खंय तरी थकबाकी उरल्या तेजी, कित्याक लागून उरता तें हांव कळना. पण जो प्रोसिजर आहा तो सिम्प्लिफाय करून मायनर मिनरल्स जे आसा चिरे काडपाक लागून किंवा रेंव काडपाक लागून जे सवलत गोंयांत आमच्या गव्हर्मेंटान दिवपाक जाय, इतर राज्यांनी जशी आसा ते सगळ्या वेवस्थीत रित्या ते चलता, तशें आमच्या गोंयांत करपाक लागून सरकारान सिम्प्लिफायड प्रोसिजर करचो, जेणे करून जो आमचो ओर आहा, मिनरल ओर आहा म्हणजे मायनर मिनरल ओर्स आहा हो इजिली लोकांक अवेलेबल जातलो. आयज आमकां पळया रेंवे खातीर भायल्या राज्यांचेर डिपेंड रावचें पडटा. आयज आमच्या गोंयांत इतली उपलब्धता आसतना सुद्दां आमकां त्या भायल्या राज्यांचेर रावचें पडटा. म्हूण आमच्या सरकाराक हांव विनंती करतां, जें कितें प्रोसिजर करपाक जाय हे सिम्प्लिफायड करचें आनी सँड एक्सट्रॅक्शन आनी मायनर मिनरल म्हणजे स्पेशली चिरे हे काडपाक लागून सरकारान लोकांक हेजेर सिम्प्लिफायड प्रोसिजर करचो, जेणे करून हें बरें जातलें. स्पीकर सर, आमच्या सरकारान जे एम्प्लॉयमेंटा संदर्भात स्केलिंग, अपस्केलिंग आनी रिस्केलिंग ही जी स्कीम केल्ली आहा, माननीय मुख्यमंत्र्याचे आभार मानता, जेंच्यांनी आमच्या नव्या भुरग्यांक, नवो पिढीक जे नुकतेच पास जाल्ले आसता तांकां 1 वर्साची जी ट्रेनिंग स्कीम केली त्या आदाराचेर तांकां एक एम्प्लॉयमेंट मेळपाक लागून एक एक्सपिरियन्स घेवपाक लागून एक चान्स पडलो. तशेंच आमच्या सरकारान आमचे गोवा ह्युमन रिसोर्सीस डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन आसा त्या एम्प्लॉयमेंटाच्या आदाराचेर जे भुरगे आमच्या त्या कॉर्पोरेशनान काम करतात तांकां खंय तरी पुलीस डिपार्टमेंटान या फॉरेस्ट डिपार्टमेंटान काम करपाची संदी मेळटली ही एक घोशणा करून आमच्या सरकारान त्या भुरग्यांक दिलासो दिल्लो आहा. स्पीकर सर, पंचायतीचेर उलयता आसतना स्पीकर सर, आमच्या सरकारान जी दीनदयाळ इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट स्किमी सारकी ज्यो स्किमी केल्ल्यो आसा ह्यो स्किमी लो इन्कम पंचायती ज्यो आसा तांकां खूब हेल्पफूल आहा. एखादे पंचायत बिल्डींग, एखादे कम्युनिटी हॉल अशें जर मार्केट कॉम्प्लेक्स बांदतलो जाल्यार ह्यो स्किमी सरकारान ज्यो दिल्ल्यो आहा ह्यो खूब फायदेशीर आहा. स्पीकर सर, हांव मागतां स्पीकर सर की हितून जे तरतूद केल्ली आसा ही तरतूद वाडोवन थोडेशे आमचे रुरल पंचायती ज्यो आसा ज्यो जांकां उत्पन्न कमी आहा तांकां थोडोसो दिलासो दिवपाक लागून हे बजेट वाडोवचें अशें स्पीकर सर हांव सांगूंक सोदतां. इलेक्ट्रिसिटीचेर उलयता आसतना स्पीकर सर, आमच्या गोंयांत वीज खातें म्हत्वपूर्ण आनी बरी कामगिरी करता. आयज स्पीकर सर, आमच्या ऑनरेबल मिनिस्टराच्या फुडारपणान सबंद गोंयभर अंडरग्रावंड केबलिंग सुरू आसा, तशेंच अपग्रेडेशन ऑफ ट्रान्सफॉर्मर्स सुरू आसा आनी हें जर काम वेवस्थीत सगळ्याक जालें जाल्यार गोंयांत खंडीत वीज जी आसा ती कमी जातली. हांव एक निदर्शनाक हाडूंक सोदतां स्पीकर सर की जे ह्या 2 म्हयन्यांक आमकां जे त्रास जाल्ले आहा, फ्रिक्वेंट इलेक्ट्रिसिटी फेल्युअर हे जे जातात हे ओवरकम करतले जाल्यार आमच्या स्टाफांनी वेवस्थीत काम करचें पडटलें. आयज आमकां अशें दिसता की जो स्टाफ आमचो खंय तरी कमी पडटा की ह्या कामा खातीर लोकांक त्रास जाता. म्हणून हांव माननीय मुख्यमंत्र्यांक आनी ऑनरेबल पॉवर मिनिस्टराक सांगपाक सोदतां की जे काम आमच्या स्टाफांनी वेळार करपाक जाय, फॉर एग्जाम्पल आतां मॉन्सून सुरू जावच्या पयलीं जर आमची ती झाडां बी वाडटा ती मारली जाल्यार पॉवर फेल्युअर जाता तो कमी जाता. हें जर केलें जाल्यार व्यवस्थीत 2 मिनटां घेता. Conduct of business, I request that the duration of the sitting of the House be extended by another half an hour.
The motion is that the duration of the sitting of the House be extended by half an hour. Those in favor may say aye. Those against may say no. The ayes have it, the ayes have it. The sitting of the House is extended by half an hour. स्पीकर सर, लायटीचे वाडट्या बिलाचे सगळ्यांक त्रास जाताच आनी त्याचो चड फटको बसता तो गरीब लोकांक बसता. स्पीकर सर, आमच्या सरकारान जे डेव्हलपमेंट कामां केल्लें आहा ह्या डिपार्टमेंटाच्या अंडर, हेच्या बद्दल हांव माननीय मुख्यमंत्र्याचे आनी माननीय पावर मिनिस्टराचे खूब अभिनंदन करता. पण हेच्या बरोबर जो आमच्या गरीब लोकांक जो दिलासो मेळटलो तो थोडेशे आमचे ते टॅरिफ आहा ते कमी करून जर मेळ्ळो जाल्यार खूब बरें जातलें. हितून कितें जाता स्पीकर सर की जो आमच्या रेवेन्यू लिकेज आसता हो लिकेज खंय तरी कंट्रोल करपाक लागून आमच्या डिपार्टमेंटान काम सारकें वेवस्थीत करचें पडटलें. हो रेवेन्यू लिकेज कसो जाता, खंय वीज चोरी जाता, ही जर फायंड आवट केली जाल्यार ती जर कंट्रोल जाली जाल्यार आमच्या गरीब लोकांक हेजो आमी फायदो पास ऑन करतले. हांव सांगपाक सोदतां स्पीकर सर, हेजेर जर वेवस्थीत नियंत्रण दवरलें, आमच्या जर डिपार्टमेंटाच्या कामगारांनी जर वेवस्थीत काम केलें जाल्यार सगळे हे रेवेन्यू लिकेजीस आहा ते स्टॉप जातले. स्पीकर सर, एज्युकेशनाचेर उलयता आसतना हे एज्युकेशनाचेर आमच्या सरकारान भरीव अशो बजेट प्रोवायड केल्ले आसा. पण काही सूचना ज्यो आसा आमच्या गव्हर्मेंट स्कुलांनी किंवा प्रायमरी स्कूल ज्यो मराठी माध्यमाची जी स्कूल्स आहा ज्या जाग्यार भुरग्यांची संख्या खूब आसा आनी त्या जाग्यार जो इनफ स्टाफ जो आमकां जायो तो आयज प्रोवायड केल्लो ना. आमच्या रुरल एरियान अशी प्रायमरी मराठी मिडियमाची स्कूल आसा ज्या जाग्यार खुबशे विद्यार्थी विद्या घेता आनी ह्या जाग्याचेर इन्फ्रास्ट्रक्चर जरी असलें जाल्यार स्टाफ जर ना जाल्यार खंय पेरंट्सांक खंय तेजेर बरें दिसना. म्हूण हांव ऑनरेबल चीफ मिनिस्टराच्या निदर्शनाक हाडपाक सोदता स्पीकर सर, जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आमकां दिल्लें आसा तें मेंटेन करून दवरपाक लागून ताका योग्य त्या पद्दतीन हावजकीपिंग स्टाफ मागीर ताका सेक्युरिटी LDCs प्रोवायड करचे जेणे करून ह्या स्कुलांचे जे एडमिनिस्ट्रेशन आहा ते बरे भशेन चलतले. स्पीकर सर, जे बजेट ऑनरेबल चीफ मिनिस्टरान मांडलेलें आसा हें आमच्या सर्वसामान्य जनतेक दिलासो देणारें अशें बजेट आहा. म्हणून हांव म्हणूंक सोदतां जे नागरीक आमच्या गोंयांत येता ते गोंयांतले नागरीक परत वचोंक सोदिना. पण एक होम डिपार्टमेंटांतल्या पुलीस डिपार्टमेंटाक हांव एक सांगपाक सोदतां, जे लोक हांगासर येवन रावतात तेंची तुमचे कडेन सर्वेक्षण आसपाक जाय आनी ते व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. आयज गुन्हेगार सुद्दां येवन आमच्या गोंयांत रावतात आनी हांगासर सुशेगाद रावतात, तांकां कसलीच चिंता नासता. पूण हेजें सर्वेक्षण करप, तो येयल्लो मनीस तेजे पुलीस कार्ड करप, तेजे कंप्लीट रिपोर्ट दवरप आमच्या पुलीस डिपार्टमेंटा कडेन हें गरजेचें आसा. अशे अनेक लोक आमच्या ग्रामीण भागांत स्पेशली येवन रावतात, कोणाच्या बिराडाक रावतात आनी नाका जाल्ले धंदे, नाका जाल्ले वेवसाय ते गांवांत करपाक सोदता आनी आमच्या गांवांतल्या लोकांक डिस्टर्ब जाता. म्हणून ह्या डिपार्टमेंटाक हांव सांगपाक सोदतां, माननीय मुख्यमंत्र्याक सांगपाक सोदतां, जे होम डिपार्टमेंटान तेंचे कडेन आसा तेंच्यांनी ही पुलीस यंत्रणा थोडीशी सतर्क करपाक जाय, जेणे करून हे ड्रग्स आसा सारके जे एब्यूज हे जाता हे हांगासर स्टॉप जावपाक जाय. हे जर केलें जाल्यार आमचें सुंदरशें गोंय आयज जो माननीय मुख्यमंत्री प्रयत्न करता त्या प्रयत्नाक नक्कीच यश येयल्लें आसा आनी ह्यान फुडें येत रावतलें अशी आस्त बाळगता. थँक्यू स्पीकर सर. Shri Ganesh Gankar. स्पीकर सर, हांव उबो रावलां की डिस्कशन करपाक जनरल बजेटाचेर. जे बजेट आमच्या माननीय मुख्यमंत्र्यान एज फायनान्स मिनिस्टर म्हणून 2024-25 मांडला, त्या बजेटाचेर डिस्कशन करता आसतना पयली सुवातेर हांव उलयता आसतना PWD डिपार्टमेंटाचेर उलयतलो. PWD डिपार्टमेंटाचेर एक बरी गजाल केल्या माननीय मुख्यमंत्र्यान,
ती म्हणजे प्रत्येक कॉन्स्टिट्युएन्सी त्या आमदाराच्या सोयी प्रमाणे 40 कोटी रुपया ह्या वर्साची तरतूद केल्ली आसा. त्या खातीर त्या आमदाराक आपल्या मतदारसंघाची जी नीड आसा तेजे प्रमाणे प्रायोरिटी दिवपाची संदी मेळटली, ही एक बरी गजाल केल्ली आसा. त्याच बरोबर हांव एक गोश्ट सांगपाक सोदतां स्पीकर सर, ह्या वर्साचे सादारण म्हाका दिसता मोर दॅन 100 days ऑलरेडी कंज्यूम जाल्या. सादारण 106 दीस आजचो धरून सोंपल्या आनी फुडें सादारण आमकां म्हाका दिसता 170 दीस मेळटले ह्या वर्साचे. आनी तितून भितर हॉलिडेज, संडे, सॅटर्डे जर काडले जायत आमी जाल्यार हार्डली 150 दीस मेळटले. त्या खातीर म्हाजी एक सजेशन आसा माननीय मुख्यमंत्र्याक की हे बजेट जे सामकें जे रियलिस्टीक बजेट तेणी जें हाडलां तें बजेट योग्य रितीन आनी योग्य टायमार जर समज तर आमी जर एक्झिक्यूट केलें आनी इम्प्लिमेंट जर केलें जायत जाल्यार तेजो भरपूर लाभ आमच्या गोंयकारांक जातलो. त्याच डिपार्टमेंटा भितर एक जर आमी जर विशय जर पळयलो जायत जाल्यार खुबशे लोक आमगेले स्पीकर सर दिल्ली, मुंबय वयता तेन्ना तांकां खूब अडचणी फेस करचे पडटा. ताचे फाटल्यान रिजन म्हणजे रिफर्बिशमेंट आनी रिनोवेशन. जे मुंबयचें गोवा भवन, दिल्लीचें गोवा सदन आनी गोवा निवास. इवन माननीय मुख्यमंत्र्यांनी एक बरी गजाल केल्ली आसा. PWD मिनिस्टर म्हणूनय ते तेंचे कडेन आतां जबाबदारी आसा. ह्या कामाक 42.96 crores एलोकेशन केल्ल्या. ते जर समज योग्य रितीन जर काम जर स्टार्ट जालें जायत इन टायम, म्हाका दिसता जे लोक आमगेले कोण पळय जे पळय दिल्ली, मुंबय वयता त्या लोकांक जी सोय मेळपा जाय थंय आमकां गोंयकार म्हणून ती मेळपाची बरी फॅसिलिटी मेळटली. तेजे नंतर थोडेशें हांव मायनींग ब्लॉकाचेर उलयतलो स्पीकर सर. मायनींग बंद जाल्यार 12 वर्सां जालीं, पूण माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंतान भरपूर प्रयत्न करून मायनिंगाचे 9 blocks ऑलरेडी ऑक्शन केल्ले आसा. ते जर समज हो पावस सोंपले उपरांत जर आमी काम जर करपाक जर शकले जायत जाल्यार म्हाका दिसता गोंयची इकनॉमी रोटेट जावपाक, ज्या पद्दतीन आतां सगळे ट्रक बी सगळे बंद पडलेले मायनींग वाठाराक आनी लोक खूब त्रासान आसा. तर हे जे पळय सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे जर समज केले आमी जाल्यार म्हाका दिसता खूब रिलीफ मेळटली लोकांक. तेच बरोबर हांव एक गोश्ट सांगात की ट्रक ओनर्सच्या पळय आसा न्ही तेंचे टॅक्सेशनाक लागून खुबश्यो तक्रारी आसता. ते माननीय मुख्यमंत्र्याक मेळटा तेन्ना ह्यो गजाली उलयता, तेजेर थोडेशें लक्ष दिवपाची अत्यंत गरज आसा. म्हाका दिसता की जो मायनिंगांतल्यान रेवेन्यू येवपा जायो तो जर येतलो जायत जाल्यार डम्प्स जे आसा ते सुप्रीम कोर्टाच्या गायडलायन्सा प्रमाणे ऑक्शन जावपा जाय. आनी ही जर आमी तयारी जर केली जायत आतां म्हाका दिसता येता त्या सिजनाक जेन्ना ऑक्टोबर स्टार्ट जातलो तेन्ना थोड्योश्यो एक्टिविटी जर जाली जायत जाल्यार सगळ्या गोंयभर इकनॉमी वाडटली. फुडें वयता आसतना एक विशय हांव मुद्दाम करून मांडटलो स्पीकर सर तुमच्या माध्यमांतल्यान की डिझास्टर मॅनेजमेंटाचो जो विशय आसा तो आमी ह्या दिसांनी सारको प्रत्येकान लागींच्यान पळयला. पावस पडटा, उदक भरलेलें सगळ्याक, झाडां पडटा, पूण ही झाडां जेन्ना पळय पडटा तेन्ना एक विशय लक्षांत येता. रस्त्यार बिस्त्यार झाडां पडटा, ते शिवाय कोणाच्या घराचे झाडां पडटा, खूब नुकसानी जाल्ली आसा. आमचे जे पळय वेगळे वेगळे डिपार्टमेंट आसा, आमी फायर एंड इमर्जन्सी म्हणा, कलेक्टराचें ऑफिस म्हणा, PWDचें ऑफिस म्हणा, ह्या हितून कितें जाता की एक दीस समज जर खंय एक झाड जर पडटा म्हणून सांगपा जर गेले जायत आनी आमचे फायर एंड इमर्जन्सी लोक येयले जाल्यार कितें करता, आडवे पडलेलें झाड जाल्यार ते कापता. उबें आसता झाड जाल्यार अर्दे पडोन उरलें जाल्यार ते कापिना. लोकांची तक्रार आसता म्हणजे कितें की ना त्या झाडां आमी हात लायना. आमकां अत्यंत माननीय मुख्यमंत्र्याक अत्यंत सामकी गरजेन इन्स्ट्रक्शन दिवपाची आनी क्लॅरिटी दिवपाची गरज आसा. असली ज्यो पळय केसी आसता जेन्ना अशे प्रसंग पळय येता न्ही तेन्ना कोणाक कोण आमी रावूंक शकना. ते एटेंड करपाची सामकी अत्यंत गरज आसा. म्हाजी विनंती आसा माननीय मुख्यमंत्र्याक की ह्या विशयाचेर लक्ष दिवन
एक सोल्युशन काडचें. आनी एक विशय हांव बजेटा भितर पळयतालो की ऑल ओवर इंडिया बजेटाचे प्रोविजन जे SC, OBC आनी ST जो पळय मोठो वर्ग आसा, आमच्या गोंयांत सुद्दां सगळ्यांत मोठो वर्ग आसा, मोर ऑर लेस सगळे स्टेटींनी ऑल ओवर इंडिया 3.5% ऑफ द बजेट दवरिता. पूण ते आमच्या बजेटान एबावट 0.7% आसा. ही पर्संटेज खूब कमी आसा. माननीय मुख्यमंत्र्याक ही विनंती आसा की ते सप्लिमेंटरी बजेट वो बाकीच्या पद्दतीन ह्या वर्गाक म्हणटा ते थंय न्याय दिवपाचो प्रयत्न करपाची गरज आसा. आनी एक विशय म्हाका मांडपा जाय स्पिकर सर की सेल्फ हेल्प ग्रुप जे मिड डे मिल्स सर्व करता स्कुलांनी, तांकां जी पळय रेट पळय दिल्ली आसा न्ही ती सामकी एकदम नगण्य म्हणजे कशी आसा की नेग्लिजिबल रेट दिल्ली आसा. आनी त्या रेटी भितर ते बरे पद्दतीचे फूड स्टफ कितें आसा तें दिवपाक शकना. ताजेर थोडोसो अत्यंत विचार करपाची गरज आसा. एक विशय म्हाका दिसता स्पिकर सर, जेन्ना जेन्ना अश्यो नॅचरल कॅलॅमिटी जाता जावं लोकांचे डॅमेजीस ज्यो पळय जाता असले डिझास्टर मॅनेजमेंटा लागून ते विजीट करता. आमचे मामलेदार वयता, तलाटे वयता, बाकीची टीम वयता, नुकसान जालें तें पळयता. पूण त्या मनशाक त्या टायमाक ती गजाल तिचे हेल्प मेळपा जाय तें मेळना. म्हजी विनंती आसा माननीय मुख्यमंत्र्याक की अशी परिस्थिती लोकांचेर येवपा जायना. आनी तें जर करतले जायत जाल्यार जे कितें नुकसानी दिवपाची सरकाराची इच्छा आसा ती तांकां ताबडतोब दिवपा जाय. नाजाल्यार त्या मनशाक ती मेळना. म्हणजे हेजे मिनींग अशें जाता की कोणूय जो पळय मनीस आसा ताका जेन्ना पळय वखद मेळपा जाय जावं मेडिकल ट्रिटमेंट मेळपा जाय तेन्ना मेळना आनी तो मागीर दगावता. एक्झॅक्टली तशी परिस्थिती नॅचरल कॅलॅमिटीच्या बाबतींत जाल्ली आसता. एक विशय मुद्दाम करून हांव तुमच्या मुखार मांडटलो जो विलेज पंचायत जे पळय मटेरियल रिकवरी फॅसिलिटी पळय करता न्ही घेता न्ही ते म्हाका दिसता तांकां फंड्स अवेलेबिलिटी ह्या कामाक सामकी कमी आसा. हांव पयलीं 2-4 पंचायतींनी भोंवलो तेन्ना पळयलें जाल्यार कशें आसा की हें चड रुरल एरियेक आसा. रुरल एरियेक हो प्रॉब्लेम सामको चड आसा. कितें जाता की लोकांक तें सगळें कलेक्शन करून ते दवरचें पडटा. तें करता आसतना जर तांकां प्रॉपर जाय तितले फायनान्स जर हेल्प मेळना जायत जाल्यार तांकां भयंकर मोठी अडचण जाता. तेजेर थोडोसो विशय आमी हो हाती घेवचो पडटलो अशी म्हजी विनंती आसा माननीय मुख्यमंत्र्याक. त्याच प्रमाणे आमकां एम्प्लॉयमेंट जनरेट करपा लागून ह्या बजेटाचो आमकां भरपूर फायदो जातलो. माननीय मुख्यमंत्र्याचें हें आसा जबरदस्त विजन आसा की गोंयकारांक कशा पद्दतीन आमी एम्प्लॉयमेंट दिवपाक शकतले. त्या विशया लागून आनी त्या विशयाचेर जें काम केल्लें आसा त्या खातीर हांव तांकां तेंचें अभिनंदन करतां. आनी सदैव फाटल्या अधिवेशनाक हांव उलयल्लो आसा सोशल वेलफेराचेर की लोकांक ह्यो स्किमी ज्यो पळय दिता न्ही त्यो टायमली दिवपा जाय. पयशे सरकार आपल्या बजेटांतल्यान दिताच पूण त्या टायमाक ते मेळना जाल्यार जी अडचण निर्माण जाता त्या लोकांक ते नंतर मागीर कितें जाता की आतां एक तुमकां हांव मुद्दाम करून केस सांगता की फाटल्या विधानसभेक हांव उलयल्लो की कोण जे पळय बेनिफिट्स घेता फॉर एग्जाम्पल आमचे गृह आधार स्कीम आनी एक समज महिला आसा तिका जर समज तर 60 क्रॉस जाले उपरांत सिनियर सिटीजन म्हणून बेनिफीट तिका मागीर मेळटा. तो एक विशय आमी मुख्यमंत्र्या कडेन डिस्कशनय बी केला. म्हणजे मागणी आसा तुमच्या माध्यमांतल्यान की हें ऑटोमॅटीक जावपा जाय. त्या मनशाक एप्लाय करूंक पडों जायना. एप्लाय केलें जाल्यार ताका 6 म्हयने 1 वर्स थंय मदीं गॅप पडटा आनी तेतून भितर खूब मागीर कितें जाता अडचणी निर्माण जाता. तर हेजेर माननीय मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष दिवचें आनी अश्यो काही ज्यो डिफिकल्टी आसा लोकांच्यो त्यो सॉल्व करपाक मदत करची. एक बरें बजेट ह्या वर्साक रियलिस्टीक बजेट जें कितें येतलें रिसीव जातलें आनी एक्सपेंडिचर जो करपाक जायो तें रियलिस्टीक बजेट हे फावटी माननीय मुख्यमंत्र्यांनी मांडलां. त्या खातीर हांव तुमचें अभिनंदन करतां. स्पिकर सर,
तुम्ही म्हाका तुमच्या मुखार उबे रावन उलोवपाची संदी दिली त्या खातीर तुमकांय धन्यवाद म्हणटा. थँक्यू स्पीकर सर. Kailash Ferreira. Honorable Speaker, I will speak on a few topics on the general budget. First is I'm talking on infrastructure and the condition of the newly built roads and bridges. We have seen everywhere that the condition of the roads are not very good. Despite so much money being spent, our roads are not even smooth. Roads are developing cracks, and now even the bridges are collapsing. And I think it is not good that we are investing so much money where infrastructure is collapsing. There is one more thing. In PWD, there is an old saying, water, water everywhere, not a drop to drink. It's raining, it's pouring, but people don't have water in the houses for days together. आमचे सडनी आमकां सांगला बार्देस तालुका 2 दिसां उदो ना म्हूण. तिसरे दीस जाले आज पासून उदो ना. हांव लोकांक कितको सोंसू जाता. लोक आमकां फोन मारता परत परत सर कितें जालें आमचेर कितें आन्सर दिवपाक जाता. डिपार्टमेंटाक फोन केल्यार हें पंप फेल जाला तो पंप फेल जाला आनी हें प्रॉब्लम सगल्यांक जाता फूल बार्देस तालुका. So I think even Joshua, you will agree with me on that. So I think that I believe, म्हाका दिसता एक syndicate आसा, ते उदका टँकराचे syndicate आसा, ते बिझनसाक चालू करतले in connivance with the engineers, and that is how they will profit, and so that they will make business even in the rainy season. आमचे मायकल लोबोनान सांगला, there are good roads. एक सायडीन प्रेस केला, दुसरे सायडीन चॉप केला. And तो म्हणटा, we have to find out why so many accidents. मायकल लोबो, तू नाशिल्लो तेन्ना मायकल लोबोन सांगला, एक सायडीन प्रेस केला, दुसरे सायडीन चॉप केला. तुमचो मायकल लोबो म्हटलं म्हणून म्हणले तो सध्या आता तुमच्या सायडीन आसा. आणि तेणे सांगला हायेस्ट नंबर ऑफ फेटॅलिटीज म्हूण. आता तो ते सायडीन बसून सांगता जाल्यार सामकें लॉस जाता. आनी ऑनरेबल CM आनीक एक सांगता, तू नाशिल्लो तेन्ना आनीक कितें सांगलें तेणें. तेन्ना म्हणल्यार आतां एजंट येतात म्हूण फायली पास करपाक. गेले त्या पाटी सांगलोले ब्लॅक सूट घेवन येतात म्हूण लोक, and they are interfering with the government policy decision. आतां तूं म्हणटा एजंट येतात म्हूण फायल पास करपाक. हें लॉज. When it is somebody from the ruling dispensation who talks like this, it is honestly total shame. I respectfully submit, Honorable Speaker, that the budget lacks focus on generating jobs for our people. कित्याक एक budget focus आसपाचें, फकत salary फारीक करपाचें न्ही, आनी only infrastructure development or repair or maintenance. It has to focus. म्हाका याद आसा, Honorable Chief Ministeran 2022 एक tie-up हें केलो तेन्ना, sign केलो तेन्ना MOU, तेन्ना म्हणल्यार education hub करतलो म्हूण. मागीर 2023 म्हणल्यार परत education hub. 2024 परत education hub. I'm with you with it. I believe that we should have an education hub. कित्याक आमकां बरें benefit जातले. आनी having these education hubs can even be in remote places, because you will give not only the boost to the rural places. Huh? Oi. Oi. Okay. आता तुम्ही कायदो चेंज केलो, आता कन्स्ट्रक्शन लायसन्स 1 म्हयन्यान दिना जाल्यार BDO. ना कितें हांव म्हणटा, not only setting up best institution, if you can collaborate so that you can have, as your vision was, educational hub, not simply institutions, which can coordinate with one another to give this kind of, if you provide that basis, because you have land, you can give that. Like how we had this Bamboli, this thing where all these educational institutions are together. Like this, you can create a hub and give that so that it can move in from arts, literature, engineering, or even skill development, whatever way you want it. But this, if we have this kind of a foundation, our children don't have to go out of Goa.
Then they don't have to have education outside Goa, which is also difficult, expensive. And then parents are worried, burgin kit kottat tinga. On transport, Goa miles magi oloitlo, not this time, but on the demands day I will speak because that will be a little lengthy. Honorable Speaker, I think that in Mapsa bus stand amche bharpur developments hai, and I think we need to have better infrastructure. Fokat ek shared hatinga, and I think Honorable MLA of Mapsa is also here, who will be on board with me to make that demand so that we can have something. Clean asti munkaina facility. Nothing helipad pasun kelo tumi. Ata I think now that it has been put, I think we can do something, because Mapsa is the hub for TV railway station, even Mopa, even amche from the Perne railway station. People are coming over there, and that is the central hub for any person, not only Bardesh Taluka, but even tourists, which can come from Mapsa and then they can move around. There is one thing which I have noticed to me, Muldate Kadambache, electric vehicles. Electric vehicles may be welcome because of this green movement. But the electric vehicle already astat, and amche rostyan bosnat. I request kelo tanna. But allole amka ek bus, te node tankle, lokan basi tamboile, conductor malle, my de murpa lagle amani inat mona, bus bonzale magi thinga. Kita aw sangta ti already bus. Look happy. Bito aspa bori bus ahamon. Mon zaina magi. So I think that please focus on giving this. Kita amge old fleet aate kadamache scrap kono potoli. I think if you auction them, you will get at least some scrap value. But don't put them kita bus mold is aler. Lok amko phone mata ki bus na mon. This is common. This is not just in my constituency. Everywhere it is happening. So I would request that please give some this thing, make some allocation for getting these other regular buses also. On the health sector, the Chief Minister had assured generic Jan Aushadhi Kendra. What is the status? Because that was something very good also, but we have not got anything on that. Ata, on the river navigation, tumi janat ki lok ashile against the Sagarmala project because boy asa ki it will promote coal transportation. But tumgot podel zalya te amche bands ahat te along the rivers, amche Mapsa river side in, Noe side in, band ahat te sogle futtat. Ani band repair konna time ma sheta bito udoyata. Ma shetkar bo adkotat, rottat kita poishi gaile, shet kele, shet roile, kai zaina magi, kai mena tenka, sogle kusta magi. So I think that we have to have something which we have to do it. Amche ramps ahat te, ferry ramps. They have to be repaired. Some of them are very dangerous. And even some amenities must be provided at the ramps. And I believe that amchi ferry boat pasun mache increase korpachi. Row boat and teso na kam. Just a simple ferry boat will be enough for us. In panchayats, I think there should be a bigger budget allocation. Kita 7.5 crores will not be enough even for 10% of the pending proposals. I believe also, amge gawant musundi che sites hai, because crematoriums have to be there. People otherwise are having fights, and people are not getting decent burial places. And I think through the panchayats we can have this common burial sites, and we can have this for community halls and playgrounds. Zilla panchayats were promised Zilla Bhavan. But I don't know what is the status of this Zilla Bhavan. In RDA, 16 crore project was announced of Goa Bazaar. This project was announced in 2018 with 55 crores. In 2023, you proposed to construct Goa Bazaar project at Mirses at a total estimate of 53 crores for allowing selling opportunity to our self-help groups. Then RDA Minister Gowde announced project is being constructed by GTDC for around 22 crores on the lines of Guwahat. So GTDC is also building Unity Mall of 132 crores. Now how is Goa Bazaar going to be different from Unity Mall and Guwahat? They're going to have the same purpose. 3 projects.
because they're all meant to sell Goan handicraft and other traditional items. In Industries Department, एक proposal गायल्लो that you will have a residential hostel for workers. In केन्ना येल ना. Then it was proposed in last year to allocate plots in industrial areas or in the vicinity of industrial areas for building of hostels and commercial outlets. This is a shift. Kita, you all were going to have the residential hostel for workers. Now you all are giving plots. In these plots, तुमकां याद आसतलें that there was in IDC plot केल्ले for SEZ, and SEZ भरपूर real estate company येवपाक लागले. So if you start making plots like this, by saying that you're giving it for hostel workers and commercial buildings, for hostels and commercial outlets, Porat real estate is going to come by the back door. You spoke in information technology, there was this idea of digital nomad and co-working spaces to attract traditional IT companies. But even if the idea is good, what has been done? Because people come here not to work, people come here for sun, sand and sea. So what are they going to do and how are we going to do it? In environment, Honorable Chief Minister had proposed to carry out noise mapping. Honorable Chief Minister, you had suggested noise mapping to identify hotspot sources. Now, what is this noise mapping and why not live installation, live ambient noise monitors? Because when you have live ambient noise monitors, I think it will be live directly recorded with the... In Women and Child, we have a Women and Child Commission. But with great respect, I don't feel they're doing their job well. I don't think they're even performing. Because what matters need to be taken up by the commission is not being taken. Even in case where there were some male inmates in Kolwale jail, they never even took up this issue. Human Rights Commission took it up and gave justice. North Goa Collectorate in the Revenue Department was supposed to be set up in Mercedes. I don't know what is the state. सुबह से इतने बच्चों को कंग्रेचुलेशंस टाइप कर चुका हूं. किसी की बेस्ट कंपनी में प्लेसमेंट हो गई, किसी को बेस्ट स्कॉलरशिप मिल गई, तो किसी को बेस्ट फॉरेन यूनिवर्सिटी में एडमिशन. पारोल यूनिवर्सिटी जब से NAC A++ हुई है, स्टुडंट्स की तो निकल पड़ी है. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय नाही, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात, तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर, आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपा खातीर. तुमचो टीव्ही, गोमंतक टीव्ही.